सेशनान आनी पळयता पळयता तुमच्या मनानूय आयलां आसतलें हें केन्ना आयकोंकूच ना, ह्या आनी कितें करेक्ट न्हू. कितले स्क्रिप्चर्स आमी घेतले, देवाची आमी भुरगीं जाल्या, जायते फाटी आमी केन्नाय आमी मिस्टेक केली, गुन्यांव केलो, आमकां कितें दिसता, देव आमचेर रागार जाला, देव आमचेर रागार जाला, दिसना आमकां. आतां कशें दिसता, आतां गुन्यांव केल्या उपरांत आतांय चिंतात काय आमी देव आमचेर रागार म्हणून. आतां कित्याक ना, ना म्हणलें तुमी, पूण कित्याक आतां ना. सोजमणी आयल्या, उतराची सोजमणी आमकां उतर कितें सांगता आमकां, पातो करीत रावात, देव रागार जावचो ना. हां हालेलुया, थँक्यू जीजस. आतां कित्याक आमी तशें चिंतना, उतराची समजणी आयल्या म्हणटा आमी, ओके समजणी आयल्या, बट हेजो अर्थ असो जावन आसा की देव आमचो सदांच मोग कोत्ता जाल्यार आमी जाय तें करचें, जाय तें करूंक जाता ना. पूण करपाक तावणी येना, तावणी येता, मागीर कितें करचें पडलें, करूंक जायना, तावणी येता, पूण करी जाल्यारूय देव सदांच आमचो मोग कोत्ता, आतां करया कितें. हालेलुया, थँक्यू जीजस. आनी जायते फाटी आमी ह्याच घुस्पोन आसतात, येस ओ नो, प्रे जीजस. ओके, आमच्या जिवितान आमकां कश्ट येता, भाव म्हणटा ऑफकोर्स आय एम ऑल्सो वीथ यू, शुअरली कश्ट येतलेत, त्रास येता, डिफिकल्टीज येता, कसली कसली परिस्थिती येता दोळ्या मुखार. आनी जेन्ना ही परिस्थिती येता, आमच्या काळजाची परिस्थिती कितें आसता, भायल्यान परिस्थिती येतात, तुज्या काळजाची परिस्थिती कितें जाता, सॅड, सारकें हा. आनी नाचता कोण त्या सिट्युएशनान, नाचतली हालेलुया, वी शुड. Okay, okay. Brother is giving and sister also giving all the ready-made answers to the one who's come new. Hallelujah. पूण जरी तर आमी दुसरो सांगता म्हूण आमी तेंच म्हणलें, रिजन तर खबर ना, पूण जेन्ना सिट्युएशन येयलें न्हू, नाचतली खरी, पूण दुखाक गळून गळून नाचतली, येसो न्हू. कित्याक हांवें आयकलेलें नाचोंक जाय, नाचता पूण दुखाक गळून, कित्याक नाचता नको. तो कोता म्हूण हांव कोता, आनी हांव करना जाल्यार आय वूड बी डुईंग समथींग डिफरंट स्ट्रेंज न्हू, सो आय वॉन्ट टू डू सेम, बट वाय आय एम डुईंग आय डोंट नो, करेक्ट. बट गॉड हॅज कॉल्ड अस टू नो, देवान आमकां आपयल्या आपणाच्या उतराची जाणवाय घेवंक. हालेलुया, थँक्यू जीसस. सो आमी शिकया. सो फर्स्ट सेशन आमचें कसल्या टॉपिकाचेर आसलें, कितें शिकलें आमी पयल्या सेशनान, पवित्र आत्मो. पवित कोण तो, पवित आत्मो. आत्मो म्हणल्यार कितें, आत्मो दिसता आमकां, आत्मो दिसता, आत्मो दिसना, पूण पवित्र आत्म्याची शिकवण आमी कितें घेतल्या, एक उतर हांवें आयकलेलें, आमच्या फायद्याक जेजू गेलो म्हणटा, सो दॅट आमकां पवित्र आत्मो धाडपाक लागून. ओके, सो जीजस वेंट टू द लॉर्ड, वेंट टू द फादर, so that he can send us the Holy Spirit, and Holy Spirit came as a helper. पवित्र आत्मो आमच्या जिवितान देवान आमकां दिला, आमचो एक आदारी कसो आमच्या कश्टांच्या वेळार, आमच्या त्रासान, आमच्या बरेपणान, दर एका वेळार आमकां सांगात्याची आमकां गरज. समजूया आमी घरान एकसुरी रावता, डू वी लायक दॅट सिट्युएशन, एकली रावंक आमकां लायक जाता, कितें जातलें आमकां फिलींग एकली रावता तेन्ना, डिप्रेशन येता, चिंतना येता, हुस्के येता, खोती येता, सगले बिनबुलाये मेहमान येतात. फिजिकल भायले म्हणना दारार मारता ते न्हय, आंगाक नॉक नॉक मारता पळय ते बिनबुलाये मेहमान. ओके, समजता, हे सिट्युएशनां आमच्या जिवितान घडटा, दर एकल्याच्या जिवितान ही सिट्युएशन आमकां घडटा. पूण आयज आमकां देवान विचून काडल्या, आमचें नांव घेवन आमकां ह्या सुवातीचेर जावं आपणाच्या उतराक आमकां आपयल्या, कित्याक देव आपलें स्वत आमकां उक्तें करूंक सोदता. हालेलुया,
कित्याक सोत तर आमकां समजोन येना. आयज आमी तोय स्क्रिप्चर पळयला, यू शॅल नो द ट्रूथ अँड द ट्रूथ शॅल सेट यू फ्री. वी हॅव रीच टू दॅट स्क्रिप्चर. घेतला न्ही, जॉन 8 आय हॅव सीन. सोत तुमकां कळोन येतलें आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतलें. स्वतंत्र जावपाची गरज केन्ना आसता मनशाक? स्वतंत्र उतर म्हणल्यार कितें? जेन्ना आमी कसल्याय बांदपासान आसतात, कसल्याय आमी लेट्स से एका प्रिजनान आसता, लेट्स से आमी कसल्या बंधनान बांदून आसता, तितूंतल्यान आमकां जेन्ना सुटका जाय आनी जाल्या उपरांत तेका आमी म्हणटा आमी स्वतंत्र जाली. दॅट मिन्स यू आर इन सम कायंड ऑफ अ बॉन्डेज वे यू नीड फ्रीडम फ्रॉम दॅट. समजता? सो आमी जेन्ना कसल्या बांदपासान आहा, आतां जेजून म्हणलां, पोन्न्या करारान सांगूंक ना. केन्ना सांगलां आमकां? नव्या करारान आमकां सांगलां, सोत तुमकां कळोन येतोलें. येयलें म्हणलां जेजून. सोत तुमकां कळोन येतोलें आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतलें वा सुटका दितलें. हालेलुया. सो सोत जेजू म्हणटा तुमकां कळोन येतोलें म्हणल्यार सोत आमकां कळपाची आमकां गरज आहा. समजता? सोत आमकां कळपाची गरज आहा. दॅट मिन्स जायते पाटी आमी म्हणटा जेजूची खबर कोणाक. आतांच आमी उलयतालीं, जेन्ना आमी जेजूची खबर, सिस्टर आमी आतां हालां उलयतालीं न्हय, केन्नाय आमी कोणाची जेजूची खबर कोणाकूय सांगोंक वेता, लोक कितें म्हणटा? हांव जाणा. कितें म्हणटा? हांव जाणा. जाणा म्हणटा जिविताचें फळ झिरो. उलोवपाचीं उतरां पळयत पुस्तकाच्या आड. आनी कितें म्हणटा सांगल्यार हांव जाणा. केदोना सण जाणा, पूण तेंच्या जिविताचें फळ कशें आहा? कांय ना. जेजू म्हणटा एका झाडाक तूं तर वळखतलो, तेचें फळ सांगतलें हें झाड कसलें पळय तें. हालेलुया. सो जेजूची खबर हांव जाणा म्हणलें म्हूण आनी म्हज्या जिवितान जेजून सांगलां त्या प्रमाणे तर म्हज्या जिवितान फळां ना जाल्यार म्हज्यान म्हणूं येता देवाची म्हाका वळख आसा आनी हांव सुटकेचें जिवीत जियेता म्हूण? पळय ना. हांव कोणेक म्हणत म्हाका ल्हानतान म्हज्या माय पायन शामायन सांगलां जेजू तुजो देव म्हूण, आनी हांव तें आयकोन ल्हानाचो व्हड जाला. सो हांव जाणा, पूण जिवितान हारलेलो आहा, जिवितान तुटलेलो आहा, जिवितान शेणलोली आहा, जिवितान सगळें वायट जावन पडलां आनी कशें वायटांतल्यान भायर सरोंक जाय हांव नको, पूण हांव म्हणटा जेजूची खबर हांव जाणा. जेजू म्हणटा तूं तर म्हाका वळखताय, तूं तर म्हजो मोग करताय, तूं म्हजें उतर सांबाळटलो. हालेलुया. वय ना. कितें म्हणलां जेजून? इफ यू लव मी कीप माय कमांडमेंट्स. तूं तर म्हजो मोग करताय, तूं म्हज्या उतराक पाळो दी. आनी जेजूचें उतर कितें म्हणटा आमकां? कितें सांगता जेजूची आज्ञा? जसो जेजूची आज्ञा. ओके, कॅन वी गो जॉन 14:6-7 आय थिंक. Can you go in KJV, please? If you love me, what Jesus said? If you love me, keep my commandments. If you love me, keep my commandments. जेजू म्हणटा तूं तर म्हजो मोग करताय, म्हज्या आज्ञांक पाळो दी. जेजू म्हणटा तूं तर म्हजो मोग करताय, म्हज्या आज्ञांक पाळो दी. कीप माय कमांडमेंट्स, आपणाची आज्ञा. आनी जेजून आमकां एकूच आज्ञा दिल्या, देवाचो आमी आमच्या मनांतल्यान काळजांतल्यान विथ ऑल आवर हार्ट, ऑल आवर मायंड, ऑल आवर सेल्फ लव गॉड. आनी दुसरें जावन आहा, जसो तूं तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचोय तूं मोग कर. हालेलुया. सो जेजून आमकां 2 आज्ञा दिल्या आनी त्या आज्ञान एकूच कॉमन उतर आहा, तें जावन आहा मोग. समजता? 2 आज्ञा दिल्या पूण एक कॉमन वर्ड आहा, तें जावन आहा मोग. तूं देवाचो मोग कर आनी जसो तूं तुजो मोग करताय तुज्या पेल्याचोय तूं मोग कर. आनी जेन्ना मोगाची आज्ञा जेन्ना आमी पाळटा, आमकां आनी एक उतर सांगता, सगळे मनामे तुवें सांबाळलेल्या बरी जाले. हालेलुया. सो आतां समजोया, आमच्या जिवितान जेन्ना त्रास येता, कोश्ट येता, जायते पाटी
आमी वायट कोत्ता म्हणून न्हय, दुसरो आमकां पिडापीड दिता. वयव ना? जायते पाटी आमी आमच्या जिवितान शेणटा, आमच्या जिवितान आमी त्रासान पडटा. गरजेचें ना की म्हजेच चुकीक लागून हांव त्रासान पडला, केन्ना केन्नाय दुसऱ्याच्याय चुकीक लागून आमी त्रासान पडटा वो पडना? जावंक शकता दुसऱ्याक लागून आमचेर बोगलाट येता, येवंक शकता वो ना? पूण जेन्ना हें अशें जाल्या उपरांत आमी मोगान भरता वो रागान? कितें म्हणलां आमकां जेजूचो कमांडमेंट? इफ यू लव मी, कीप माय कमांडमेंट. वॉट इज द कमांडमेंट? लव युअर नेबर. नाव दॅट पर्सन, तो मनशान तुका कोणें पळय फटयला वो कोणाक लागून तुका त्रास जाल्या, आतां तूं विचून काडटाय ताजेर रागार जावंक, पूण आज्ञा देवाची दुसऱ्याच सांगता मोगाची खबर. सो आतां आमी करचें पडलें कितें? समजून येता? आतां तुमी म्हणटा आसतले आवय पयलींचे फर्स्ट शिकवण बरी जाली, पवित्र आत्म्याची, आदाराची, आतां या आनी कितें? हालेलुया. कितल्या जाणांक आमकां जायते बरें लागता जेन्ना आमकां आमचेर पिडापीड येता वो आमकां त्रास येता. हाव मेनी ऑफ अस वी लायक इट वेन वी गो थ्रू अनजस्ट सफरींग? सिस्टर तूं आयज कांय उलयना, थंड बसल्या, उतर शिकोन जालें ओ कितें थंड पडला? आयज तुजी जागूच ना. हालेलुया. हा, बॅटरी चार्जिंग, फर्स्ट सेशन यू वर देयर. हालेलुया. कितें म्हणटा कमांडमेंट जेजूचे? सांग न्हय. थिंगा बरयल्लें ना, पूण जेजून सांगलें आमकां दुसरे सुवातीचेर. हां, ओके. फर्स्ट इज लव गॉड. गोल्डन रूल 2 दिल्या. सांग कोंकणीनूच तर रे ती रो, कोंकणीनूच सांग. ओके. हां, ऐका आतां, शिकोया. तूं आतां खंयचे जेजूचे मेस्ता मोजेसाचे मेस्ता? तूं कोणाचे मेस्ता, जेजूचे वो मोजेसाचे? कोणाचे ते? ते कोणाचे? केन्ना मेळ्ळले आमकां? मोजेसाचे न्हय. जेजून मागीर दुसरे दिले न्हू आमकां 2. ओ सांग, तूं सांग. दुसऱ्याच्या वस्तूची आस करी नाका. आनी बेश्टे कितें तीर मारपाचें ना, जाणा तें उलोवपाचें. आं, पुस्तकान भयणीन सांगलां, कोणे भावान सांगलां, कोणे पायन छापायन सांगलां, त्यो खबरो नाका. पवित्र पुस्तक कितें सांगता पळय तेच शिकोया. हालेलुया. समजता? गूड न्हू, तेका जागोयलें तें आमी. सांग सांग सांग. पेल्याच्या वस्तूची आस धरी नाका, हांवें आयकलां. तो आतां खंयसान वाचलाय तें हांव नको. चोरी करी नाका, जिवेशी मारूंक नाका, जायते हा. सगळें कितें तें कोर म्हणटा करी नाका म्हणटा. करी नाका, हें करी नाका, तें करी नाका, तें करी नाका, तें करी नाका, तें करी नाका. डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट. येस नो? मोडचो न्हय. ओके ओके, आय एम काउंटिंग युअर पॉयंट सो दॅट वी कॅन लर्न. तेजेरूच शिकोया आमी. आतां चोरी करी नाका म्हणला, जायते आहा ते. बरयलेले कितले मेवले आमकां? 10. पुस्तकार कितले आमकां दिता? 613, विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन दॅट. टॅबलेटीचेर बरयलेले ना, 10 आहा बरयलेले. पूण पवित्र पुस्तकाचेर आमकां कितें सांगता? 613 मानामेत आहा. करेक्ट? आनी 613 मानामेत कोणाच्यान एकल्यान तरी सगळे पाळूंक जाता? जाता? जरी तर हांवें चोरी करूंक ना, गोडे काय आनीक दुसरें करीत हांव कितें. करेक्ट? चोरी सांबाळली, मे बी काजारी साक्रामेंतान फटिंगपणां केली, जावंक शकता. मे बी तो सांबाळलो, चोरी केली. अंडरस्टँड? सो एक सांबाळटा, दुसरो मोडटा, तिसरो सांबाळटा, चवथो मोडटा. देवाचें उतर म्हणटा कोणाच्यानूच आपल्या ओस्तोंगी हे मानामेत सांबाळूंक केन्ना जावंकूच ना, जावचेंय ना. समजता? तेका लागून जायते पाटी आतां जेजून कितें म्हणलां आमकां, एक्चुअली आमी शिकतालीं जेजून कितें मानामेत कमांड दिला पळय तो, आनी तो जावन आसा कितें? मोगाचो. तुज्या देवाचो तूं
मोग कोर आणि जसो तू तुजो कोत्ताय शेजाऱ्याचो कोर पेल्याचो, पूण कसो कोत्तलोय तूं? तुजो पळय तूं कसो कोत्ता तसोच तू तुज्या पेल्याचोय शेजाऱ्याचोय मोग कोर. हालेलुया. आतां चोरी केन्ना जाता? आतां चोरी करिनाका म्हणल्यार आतां एकूच घेवया उदाहरण. चोरी केन्ना जाता? सिस्टर, चोरी केन्ना जाता? चोरी करिनाका म्हणला न्हय? केन्ना जाता चोरी? कितें कारण आसतलें? खंयची? हाय सगळे डेंजर भायर सरता. हालेलुया. Okay, to be faithful in your married life, okay? A person will not be faithful in married life only when that person does not love his partner or her partner. Yes or no? That means what is lack? Love is lack. Understanding? आता ते उदाहरण दिलां ते पासून सारकें जालें. जेन्ना एक मनीस आपल्या गोरकाराचो या गोरकानीचो काळजा मनांतान मोग करिना जाल्यारूच तो काजारी आपणाच्या जिवितान फटयतलो न्हू आपणाच्या पार्टनराक. येस ओ नो? सो कितें ना म्हूण? मोग ना म्हूण. जोरी तर वो गोरकार जावं ही गोरकान घोव जावं बायल आपल्या पार्टनराचो काळजान मनान सान तर मोग कोत्ता जाल्यार फटयतलो ना. सो कितें ना जाल्यार हें भानगड घडटली? मोग ना जाल्यार. जेन्ना एक मनीस चोरी करपाचें चिंतता कोणाच्या घरान, समजोया हो मनीस त्या शेजाऱ्याचो मोग कोत्ता जाल्यार त्याच्या घरान वचून चोरी करतलो? मोग ना म्हूण तो वचून चोरी करता. वय वो ना? तूं पेल्याच्या वस्तूची आशा धरिनाका म्हणला, सारकें? जोरी तर तूं तुज्या पेल्याचो मोग करताय तेज्या वस्तूची तुका आस आसतली ना. सो हो सगळे मनामेत कित्याचेर दवरलेले हा? तेंच जेजू आमकां शिकयता. समजता? तेंच आमकां जेजू शिकयता. आतां आमी म्हणटा हें सांबाळूंक जाय, तें सांबाळूंक जाय, तें सांबाळूंक जाय. काळजान राग शेजाऱ्याचो सांबाळलें मनामेत. येसो न्हू? आमी तर आमचे चुकलेल्यांक बोगसूंक तयार ना जाल्यार आमी म्हणूं येता आमच्या भितर मोग आसा म्हूण? ना. बोगसोणें केन्ना येता? वेन यू बिगेन टू लव दॅट पर्सन. तूं जेन्ना तेजो मोग करूंक लागताय बाय डिफॉल्ट यू गिव फॉरगिवनेस टू दॅट पर्सन. येस ओ नो? तुज्या भितर मोगूच ना त्या मनशाचेर तूं बोगसोणें दितलें? दिवंक जावचेंच ना. बिकॉज बोगसोणें दितलें जाल्यार पयलें बिल्डअप जावंक जाय, रुट्स तुज्या भितर फॉर्म जावंक जाय आनी ते रुट्स जावन मुळां जावन मोगाची. हालेलुया. आनी ही मुळां तुज्या भितर केन्ना रिगोन येता? जेन्ना तूं जेजू सोवे रिगोन रावता. कित्याक देव जावन आसा मोग, जेजू जावन आसा मोग. जेन्ना तूं तुज्या तुकाच वचोन जेजूक रिगोन रावता तेजी मुळां तुज्या भितर रिगोंक सुरू जाता आनी तीच मोगाची मुळां तुज्या भितर येता आनी तुका जें करूंक जायना तें तूं करूंक लागता. हालेलुया. थँक्यू जीजस. आतां आमी पोन्न्या कोरारान जेन्ना आमी पळयता पुस्तकान जेन्ना आमी पळयता फारिसेव आसलोले, वय ना? फारिसेव इतलें देवाचें उतर पाळटाले पोन्नो कोरार, इतलें सांबाळटाले आनी तोंडांनी ते उच्चारताले आमी हें कोत्ता, आमी तें कोत्ता, हें सांबाळता, तें सांबाळता, तें सांबाळता, सगळें तोंडान उलयताले. पूण कोरणेन जेजूक वळखलें? कोरणेन जेजूचो मोग केलो? कोरणेन जेजूचे कोरणी जो तो अजाप, सायन्स, वंडर्स, सगळीं अजापां, मिरेकल्स जाताले, ओचोरियां जाताली, ती स्विकारली ताणें? ना. पूण समवेर इन द हार्ट दे नो हें नॅचरल न्हय, दीस इज समथींग सुपर नॅचरल. हालेलुया. सोयंबा व्हरते म्हूण ते जाणा आसलोले. एक फारिसेव आसलोलो तातूंत निकोडिमस म्हणटा पळय नांवाचो तो. आयकला तुमी निकोडिमस? जॉन चॅप्टर 3 निकोडिमस नांवाचो फारिसेव आसलोलो. तो रातच्या वेळार जेजू सोरशीं येता आनी जेजूक म्हणटा सर्वेस्पोर तुजे सोवे आसल्या बगर तुज्यांनी व्हरती कामां करूंक जायना. म्हणचें कितें? तो सोत मानतालो सर्वेस्पोर आसा ताजे सोवे म्हूण. कुड्डे दोळे जेजू उक्ते कोत्तालो, भेरे कान ताणें उक्ते केले, मेलेल्यांक ताणें जिवंत केलें. हें नॉर्मल सादारण मनशाच्यान हें करूंक जाता? पोन्न्या कोरारान जायतें पळयलेलें, पूण दोळे उक्ते करप, मेळे ओतमे काडप हें पोन्न्या कोरारान जावंक नाहलें. पूण हें सगळें जेजून येवन केलें आनी त्या लोकांक आदलो कोरार आनी आतां जेजूची कोरणी पळोवपाक हें अजापाचें कार्य. हें बेश्टोच कोणें उठोन करूंक शकना अनलेस गॉड बी वीथ हीम. देव तेज्या सांगाता आसल्या बगर ताज्यान हें कांयच करूंक जायना आहलें. आनी आयज आमी शिकोया जेजू जेन्ना ह्या संवसारान आयलो जेजूक जायती तांच्यांनी पिडापीड दिली, दिल्या व दिवंक ना.
अशी पिडापीड दिली ताका खुर्सार ताणें खिलायलो. येस नो. आनी खुर्सार जेन्ना तांच्यांनी जेजू खिलायला त्या वेळार ते नको वो जावन आसा देवाचो प्लॅन म्हूण. आतां आमी पुस्तक जेन्ना वेन वी रीड द बायबल, आमी जेन्ना देवाचें उतर वाचता आमकां गमन येता की हें देवाची खोशी, देवाची मांडणी जेजू खुर्सार वसोंक. येस नो. पूण ते जेन्ना ताका खिलायताले ते तेंचे चिंतप कितें आसलें, ही देवाची मांडणी म्हूण ताणें पुरी करूंक ना. ताणें कसलें कार्य केलें, वो सगलो लोक ताच्या फाटल्यान वयता, हेणें मोरचेच पडटलें म्हणून तो वायट कोता म्हूण. कित्याक खुरीस सदांच नेमलेलो त्या वेळार कोण वायट कोता, जे कोण पातकी आसता पळय, जे कोण सिनर्स, क्रिमिनल्स, सिनर्स, तांकां मरण आसलें. येस, फॉर द क्रिमिनल्स. खुरीस जावन आसलो एक शिराप पडलेल्याक. खुरीस जावन आसलो कोण किरमिदोर आसता, वायट काम वायट कोता पळय, तांकां खुरीस जावन आसलेलो. अंडरस्टँड. जेजू खुर्सार वयचे आदीं खुरीस एक निशाणी आसली शिरापाची. समजता. That is why the word says, Galatians 3:13, Christ has redeemed us from the curse of the law by becoming curse himself on the cross, and curse is everyone who hangs on a tree, on the cross. Hallelujah. खुरीस एक निशाणी. आयज आमी कितें पळयता, सुटकेची, साल्वसांवाची, पिडेंतल्यान आमी पेखोवणी मेळपाची, हे सगळें बरेंपण, साल्वसांव, नवें जिवीत मेवलां आमकां ह्या खुर्सा उद्देशी. येस नो. पूण जेजू खुर्सार वेचे आदीं खुरीस एक अशी निशाणी ती जावन आसली शिराप पडलेल्या. सो आमच्या पासत जेजू शिराप पडलेलो जालो त्या खुर्साचेर, कित्याक आमकां सुटका दिवंक, आमकां मोगाची वाट दाखोवंक. मोग म्हणल्यार कितें, मोगान जिवप म्हणल्यार कितें, हें आमकां शिकोवंक, ती मोगाची चाल आमकां दाखोवंक जेजू त्या खुर्सार गेलो. हालेलुया. जेजू जावन हा बापाचो पूत, वयवो ना, जिव्या देवाचो पूत तो. आमी रोसचे आदीं, संवसार घडचे आदीं तावन ही इज देर म्हणटा. हालेलुया. जेजू आमकां दिसण्यान केन्ना आयला, आतां आमी पळयतात न्हय, जेन्ना when he was born to Mother Mary, आमी तेन्नाच्यान पळयता. पूण बायबल आमकां कितें म्हणटा, ही इज देर फ्रॉम द बिगिनींग, बिफोर द फावंडेशन ऑफ द अर्थ, जीसस इज देर, एंड वॉट एवर इज मेड बाय हिम एंड मेड फॉर हिम. हालेलुया. हे समजतात आमी. आमी जेजूची खबर केन्ना सावन आयकता, ल्हानसान गिन्यान येता वयबो ना. आनी मागीर आमकां इगोजेक वता, जावं आमी खंय वयतात गूड फ्रायडेक, जावं कित्याक आमी वता आनी आमी जेजूची खबर पळयता. येस नो. आनी जेन्ना आमच्या उगडासाक ती गजाली येता, आमी चिंता जेजूक हांव तेन्नासान वळखता म्हूण. येस. बट जेजू सुरवातेक तावन, सोबत केन्ना सावन आसलेलो, सुरवातेक तावन. आनी कोण तो सोबत, जेजू तो सोबत. हालेलुया. जेजून आपल्या एकल्याच पुताक आमचे पासत वोंपून दिलो म्हणटा, कित्याक आमचो नास ना जावपाक, पूण आमकां सासणीक जिवीत फावो जावपाक देवान जेजूक आमचे पासत दिलो. हालेलुया. आनी आमी जायते पाटी आमी अशें चिंता, जेजू खुर्सार मेलो, जेजू खुर्सार मारलो म्हणटा म्हणना. जेजू खुर्सार जिवेशी मारूंक ना, ताणी मारला मारूंक ना. जेजू खुर्सार जिवेशी मारला मारूंक ना. सी सिस्टरीक जाय तुमी शिकलेली म्हणून काही सांगना आतां. आमी कितें चिंता, जेजूक खुर्सार मारला म्हूण आमी चिंता, वयवो ना. बट द बायबल सेज जेजून आपलो प्राण दिला. जेजू भितर पातोक ना, दॅट मिन्स पातोक ना ताका मरण ना. हालेलुया. मरण केन्ना आयलें, जेन्ना मनशान पातोक आदारलें तेन्ना मरण आयलें. हालेलुया. मनशाचेर मरण केन्ना आयलें. ओके, लेट्स गो टू जेनेसीस 1:26. Chapter 1 verse 26. Yeah. And God said, let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowls of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. And God said, let us make man in our image and after our likeness. कोंकणीन वाचता कोण? वाचूनी.
देवान म्हणले आमच्या रूपाचो आणि आमच्या सारक्याचो मनशाक रोचूया आणि समुद्रांतल्या मासल्यांचेर अंतराळा वेल्या सुकण्यांचेर पोसपाचे मन जातीचेर सगल्या रानवट जनावरांचेर रानवट जनावरांचेर आणि प्रितुमेर सोरपोटून भोंवतल्या जिवाण्यांचेर तो दोनीपण चलोवंक कोण दोनीपण चलोवंक आख्या पृथ्वेचेर सुकण्यांचेर जानवरांचेर पोसलेल्या रानवट्या आणि जमनीचेर दोरतेर चलता त्या सगल्या जनावरांचेर दोनीपण चलोवंक देवान मनशाक अधिकार दिलो. हालेलुया. कितें दिलें हांगा म्हणटा तो दिवया एंड लेट अस मेक मॅन इन आवर इमेज एंड आफ्टर आवर लायकनेस एंड लेट देम हॅव. हांगा म्हणलां कितें तांकां दोनीपण चलोवन दी. लेट्स गो टू 28 वर्स. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over every living thing that moveth upon the earth. And God blessed them. देवान तांकां आशीर्वादीक केली. देवाचो तेंचेर आशीर्वाद आयलो. आशीर्वाद कसलो वाच पळया सिस्टर कोंकणीन. आशीर्वाद घालून देवान तांकां म्हळें चोडात आनीक वाडात. ओके. प्रितूम बोरात आनीक तिका तुमच्या हाता खालाक दवरात. कोणाक? प्रितुमेक चोडात वाडात आणि प्रितुमेक तुमच्या हाता खाला दवरात. आमी प्रितुमेच्या हाता खाला रावता काय प्रितूम आमकां आपल्या हाता खाला दवरून दामून हा कशें जालेलें हा आमचें लायफ. आमकां कितें दिलां सुरवातेक हें आतां उत्पत्तीचें पुस्तक सुरवातेकचें. हालेलुया. जेन्ना देवान मनशाक रोसचे आदींच देव उलयलो आनी देवान म्हणलें मनशाक आपल्या सारक्या आमच्या सारक्याचो रोचया आनी तांकां दोनीपण दिवया ह्या संवसाराचेर. वय ना रोसचे आदींच देव अशें सांगता. आतां तो 28 वर्ड कितें म्हणटा देवान तांकां आशिर्वाद दिलो. आतां रोचलो आनी आशिर्वाद दिलो आनी देवान म्हणलें वाडात आनी चोडात आनी प्रितूम ऐकात हा प्रितुमेक आमच्या हाता खाल दवरात. ओके. समुद्रांतल्या तुमचे दोनीपण चलोयात. हे अधिकार कोणाक दिलो ना मनशाक दिलो. सुरवातेक कोणाक दिलो कोण आसलो कोणाक रोचलेलो सुरवातेक पयलीं देवान आदामाक. करेक्ट. मनशाक रोचलो आनी आमी आदामात हावन मागीर जल्मल्या. वय ना. आतां आमी उतरात हावन जल्मल्या ते आतां जेजूक स्विकारून. पूण जेन्ना देवान मनशाक रोचलो देवान मनशाक आशिर्वाद दिलो आनी म्हणलें तुमी वाडात आनी चोडात म्हणलें. आतां आनी पृथ्वेक आमच्या हाता खाल दवरात आनी सगळे रोचणेचेर हे सगळी रोचणां आमी सांगाता घेवया. आख्खे रोचणेचेर तुमी दोनीपण चलोयात. आयज आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारून पळोवया कितलें आमी आमच्या जिवितान जें कितें आमच्या जिवितान आमकां दिसती पडोन येता रोचणे उद्देशी जावं क्रिएशना उद्देशी जायते आमच्या जिवितान पे अटेंशन. ओके. जायते घडण्यो घडोन येता कितलें आमी ताजेर दोनीपण चलयता. हा आमी कितलें कसली परिस्थिती आमचेर आयली परिस्थिती आमचेर दोनीपण चलयता काय आमी ताजेर दोनीपण चलयतात. वॉट इज देर इन नॅचरल कशें घडटाय सद्याक. हा मातशी परिस्थिती आयली आमी कितें करतात बसता चेपोन ते वजेपोना. वय ना. कित्याक आमी नोको आमकां देवान कितें दिलां पळय तें व्हरती पदवी देवान आमकां मनशाक दिलोली. आतां हें केन्ना दिलोलें सुरवातेक दिलोलें. ओके. आतां लेट्स गो टू चॅप्टर 2 2nd chapter verse okay 7th you read first. Put 7th verse chapter 2 verse 7. तेन्ना सर्वेस्परान देवान जमनीवेली माती घेवन मनशाक केलो आनी
ताणें ताच्या नाकाच्या पुडांनी जिविताचो स्वास घालो आनी असो मनीस एक जीव प्राणी जालो. आता इल्लें वासा दर्या तें उतर. तेन्ना सर्वेस्परान देवान जमनी वेली खंयची माती काडली? जमनी वयली माती काडली. माती घेवन मनशाक केलो आनी ताणें ताच्या नाकाच्या पुडांनी इन द नोस्ट्रिल जिविताचो स्वास घालो. ओके, नाकाने कितें दिलें? नाकान जिविताचो स्वास दिलो, आपणाचो स्वास दिलो. कोणे? बापान. सर्वेस्परान मनशाच्या नाकान जो मातयेचो रोचला त्याच्या नाकान आपणाचो जीव स्वास दिलो, जिविताचो स्वास दिलो. ओके, दिस इज वन थिंग. वो एक भाग जावन आसा, जिविताचो स्वास दिलो. आनी दुसरो भाग जालो वाच. आनी असो मनीस एक जीव प्राणी जालो. पयले कितें दिलें? जिविताचो स्वास दिलो आनी स्वास दिल्या उपरांत मनीस एक जीव प्राणी जालो. प्राणी जालो म्हणल्यार बिकेम अ लिव्हिंग सोल. द वर्ड सेज सो. सी, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life. मनशाच्या नाकान कितें दिलें? जिविताचो स्वास दिलो. कितें दिलें? जिविताचो. ब्रदर, यू कॅन सी द स्क्रीन. जिविताचो स्वास दिलो आनी मनीस जालो कितें? लिव्हिंग सोल, एक जीव प्राणी जालो. समजता? पूण हे जावन आसा आतां दोन भाग. ब्रेथ ऑफ लाईफ अँड मॅन बिकेम अ लिव्हिंग सोल. समजता? देवान एक जिविताचो स्वास दिलो. देवाचो स्वास जावन आसा कितें? आमकां जिविताचो स्वास. देवाचो स्वास, ब्रेथ ऑफ गॉड बिकेम अ breath of life for us, and man became a living soul. So we see two parts over here. हांगासो दोन भाग आमी पळयता, समजून घेयात. जेन्ना देवान मनशाक ताच्या नाकान आपल्याचो स्वास दिलो, in the nostril, the breath of life, after giving the breath of life, and man became a living soul. Hallelujah. इतले समजले? हे फुडें आनीक मातशें क्लियर समजोया. कित्याक ही समजणी आमकां पयलीं येवंक जाय. आयज आमी म्हणटा आमचेर जायते कोश्ट येता, म्हाका सोसूंक जायना म्हणटा आमी. दुसरो म्हाका इतलो त्रास दिता, म्हाका सोसूंक जायना, म्हाका जायते कोश्ट जाता, म्हजें काळीज दुखता, म्हज्या काळजाक कोश्ट जाता. येसो न्हू? जोडाय येता, तकली दुखता, आमकां तकलेक हेवीनेस येना? आमचे तकलेक समटायम्स वी फील रियली हेवीनेस जाता, आमकां जोडाय येता तकलेक. केन्ना जाता हें? जेन्ना आमी खुशाल आसता तेन्ना जाता. प्रेशर. कसलो प्रेशर म्हणून ह्या उदाहरणाक? चिंतनांचो. फॅमिली प्रॉब्लम. ओके, लेट्स से फॅमिली प्रॉब्लम. बरें आसता तेन्ना तकली जोड जाता. तकली हाय म्हणून गमना आमकां बरें आहा तेन्ना. इतलें लायट आमी, सामकी फेदर बरी लायट, जस्ट लायक पाक कशें, फेदर कशें. येसो न्हू? सगळें बरें आहा तेन्ना. प्रॉब्लम केन्ना जाता? जेन्ना सगळें वायट आसता, बरें ना. कित्याक? आमचो स्विच कितें? बरें आहा तेन्ना आमी लायट, बरें ना तेन्ना आमी जोड. येसो न्हू? पूण आतां समजो ह्या उतरांतल्यान देवाक कितें जाय गाय? वॉट इज द डिझायर ऑफ द लॉर्ड? वॉट इज द विल ऑफ द लॉर्ड? की आमी सदां स्विच जावची, बरें आहा तेन्ना लायट, बरें ना तेन्ना जोड. वो आवंडो गाय देवाचो आमचें सवें? आतां समजो या, आतां आमचीच ल्हान भुरगीं आहा धरुया. ओके, भुरगीं आसतात आमच्या घरान, धाकटीं भुरगीं आसतलीं. भुरगें जेन्ना खुशाल आसता, सगळें बरें आसता पळय तेन्ना. पूण भुरगें मातशें कितें तेजें सारकें सेटींग घालता, सारकें ना, भुरगें कितें जाता? बेजार जाता, रडोंक लागता. माय पायक बरें दिसता? बरें दिसतलें मम्मी डॅडीक? मम्मी डॅडीक कितें जातलें? आनीक हेडेक जातली. वॉट इज द हार्ट ऑफ द मदर? दॅट इवन दो गूड ऑर बॅड, शी वॉन्ट द चायल्ड टू बी हॅपी. येस ऑर नो? बरें आसूंक वायट आसूंक, दर एक वेळार म्हज्या भुरग्यान सदांच आसचें आनी खुशाल रावचें, हे संवसारी माय पायचो आवंडो भुरग्यां सवें. आतां तुमी चिंतात, तुमी माय पाय जावन तर तुमचे आवंडे तुमच्या भुरग्यां सवें अशें आहा. दर एक वेळार तुजे भुरगे खुशाल रावलेले तुका जाय जाल्यार आतां चिंतुया, सोर्गींच्या बापाक आमी कितली खुशाल रावलेली जाय.
आमी मागीर सारकी टेन्शन आयलां, शेजारी त्रास कोता, घरची पिडापीड दिता, भुरगीं रेस्पेद दिना, भुरगीं आयकना, कोण म्हाका पळयना, हांव एकसुरो पडलां, एकसुरी हा, म्हाका कोणाचो आदार ना, वजें. देव खुशाल जाता? मागीर आमी जेन्ना दुखी जाता तेन्ना देवाक कितलें दूख जावंक फावो? वयव ना. आर यू अंडरस्टँडींग वॉट आय एम सेईंग? समजता हांव कितें सांगता? हां, आमच्या भुरग्यांक दुखाक पळयलेली आमकां नाका. आमची भुरगीं दीसभर खुशाल खुशाल खेवता, तुजें काळीज सारकें नाचता खुशालकायेन, येस ओ नो? पूण भुरगें दीसभर पिरी 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 रडटा, तुजें काळीज खुशाल आहा? दुकान आहा. आतां आमी जेन्ना पिरी पिरी करून रडटा तेन्ना देवाचें काळीज कितलें दुखोवंक फावो? आनी कोण दुखयता तेचें काळीज? आमीच. सो तुमी चिंतात, आतां तुमी म्हणटा आसतली, ओके सिस्टर तूं तर तें म्हणटा जाल्यार म्हाजे त्रास जाता तेन्ना हांव कशें म्हूण खुशाल रावूं? येस ओ नो? हां भाई, एक सिस्टर म्हणटा येस येस, सांग म्हाका तो जबाब, जाय जबाब, ताका लागून हांव आयल्या. कशी म्हूण हांव खुशाल रावूं म्हज्या जिवितान? हां, When coming something problem, you have to praise or do something for God to pray every time. do something for God. So what we can do in another words? You have to pray for Him every time. Praise. Even if somebody is sick, you have to pray. Pray. Yeah, because when the God created the person, He is a very loving person for Him. Of course, He will never let you down when you pray. God will never let us down, but when we fall in trouble, the question is, do we go to pray? No, we have to pray. No? We have to. So that means what? We have to take a decision, right? That is what we are learning. What you said is correct, brother. We have to pray. But you asked people, or let's ask ourselves, when I go through trial, jenna kostan ha, jenna sunkostan ha, do I really go to pray? Question is that. मागण्यांक बसतात काय आमी त्या टायमार? पळय सगळीं ना ना म्हणटा ह्या वद्दान. Which is the fact situation of our life. जायना, कित्याक परिस्थिती दोळे मुखार इतली स्ट्रॉंगली दिसती पडटा, तुका तो तो उतरूच येना. बट त्या टायमार आतां आमी आनी कितें शिकता? डिसिजन. कित्याक आनीक दुसरो ऑल्टरनेटीव ऑप्शन आमकां ना. पूण जरी तर उतर येना म्हूण तर हांव फायट बॅक करिना बाय द होली स्पिरीट, द डेविल वील टेक मी फॉर अ रायड. हालेलुया. आनी हेच सुरवातेक जाला. पळय आतां आमी हांगा समजुया, देवान जेन्ना मनशाक रचलो, देवान जेन्ना मातयेचो मनशाक रचलो, देवान मनशाच्या नाकांत जिविताचो स्वास दिलो म्हणटा. आनी स्वास दिल्या उपरांत एंड मॅन बिकेम अ लिव्हिंग सोल. आनी मागीर मनीस जिवो प्राणी जालो म्हणटा. जिवो प्राणी जालो. ओके. आतां हें देवान जेन्ना रचलें, गो टू द नेक्स्ट वर्स. यू कॅन टेक you can start from 15th verse. Yeah, 15, 2:15. जमीन रोवूंक आनी तिचो परामोस करूंक सर्वेस्परान देवान मनशाक त्या वैकुंठाच्या बागेंत घालो. तेन्ना सर्वेस्परान देवाक मनशाक आज्ञा घाली, म्हणून बागेंत आसलोल्या सगल्या रुखांची फळां तुज्यान खावूं येता, पूण बरें आनीक वायटाची जाणवाय त्या रुखाची फळां मात खावूं नये. Okay. So 15th verse says, and the Lord God took man and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it. Okay. And 16th verse amka munta, and the Lord God commanded the man saying, of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat of it, for in the day that you eat thereof you shall surely die. Hallelujah. देवान कितें सांगलें? बागेंत मनशाक रचलो, मातयेचो रचलो, स्वास दिलो जिविताचो, मनीस जिवो प्राणी जालो, आनी मनशाक देवान काडून खंय घातलो? बागेन. खंयचे? इडन गार्डनान घातलो. ओके. इतलें क्लियर हा? आतां गार्डनान घातलो, हें सुरवातेक घडलें. आनी देवान ताका आज्ञा दिली, बागेंतल्या दर एका झाडाचें फळ तुज्यान खावं येता, पूण एकूच फळ जे बागेन मोदें आसा, ते झाडाचें फळ जें बऱ्या आनी वायटाच्या गिन्यानाचें फळ तूं खायशी जाल्यार तूं यू वील
Not just die, surely you will die. 17th verse. You shall surely die. Surely means surely you will die. आता देवान कितें म्हणलें तूं खऱ्यांनीच मोत्तलोय तूं तें काम करीत जाल्यार. ओके. देन अदर स्टोरी वी ऑल नो. चॅप्टर 3 सान कसो सैतान सोरपाच्या रुपान आयलो आनी एवेक नाडली आनी एवेन तें फळ खालें आनी घोवाकूय दिलें, आदावानूय खालें आनी तांच्यांनी तें उतर मोडलें. ओके. आतां देवान हांगासर कितें म्हणलेलें आमी 3ऱ्या चॅप्टरान वचया नाका, हांगाच शिकोया. शुअरली डाय. देवान म्हणलेलें तुमी खऱ्यांनीच मोत्तेली. ओके. आतां मोत्तली म्हणलें 3ऱ्या चॅप्टरान आमी पळयता फळ खालें पूण ती मरोंक ना. 900 वर्सां सुमार आदांव जियेलो. कसो काय? कसो? देवान म्हणलेलें मोत्तलो पूण तो कित्याक मरोंक ना? प्रेज गॉड. हालेलुया. तो रिपेंट जाला जाल्यार जेजू आनी आमच्या जिवितान कांय काम ना तो रायज. आदवा उद्देशी तू सुटका जाली न्हय तो रिपेंट जालो जाल्यार. हालेलुया. सी अंडरस्टँड. जेजून बापान आज्ञा कितें दिली? तूं तर तें फळ खाशी यू वील शुअरली डाय. करेक्ट. तूं खऱ्यांनीच मोत्तलोय. आतां देवान जेन्ना तुमकां 2nd चॅप्टर 7वी वोळ कितें म्हणलां, जेन्ना देवान मनशाच्या नाकान जेन्ना आपणाचो जिविताचो स्वास सोडलो, तो जिविताचो स्वास मनशा भितर आयलो आनी मनीस जिवो प्राणी जालो. आय फॉलोईंग? जिवो प्राणी जालो. ओके. सो ओतम्यान देव आनी मनीस एक आहलोले. ओतम्यान देव आनी आदाव एक आसलोले. पूण जेन्ना देवान म्हणलें तूं तर तें फळ खाशी तूं खऱ्यांनीच मोत्तलोय. पूण जेन्ना तें फळ ताणें खालें आदाव मेलो पूण तो ओतम्यान मेलो. देव जेन्ना आपलें उतर दिता तें उतर दिल्या उपरांत देव आसूं म्हूण तें कॅन्सील जायना. कित्याक दर एका उतर मोडण्याक तेका फारीकपण आसात. पातकाचें देवाचें उतर मोडप म्हणल्यार कितें? देवाचें उतर मोडप म्हणल्यार कितें? कमान मोडप म्हणल्यार मागीर कितें जालें तें? सीन. रायट. हाऊ डू वी कमीट सीन? ब्रेकिंग गॉड्स कमांड. हाऊ सीन कशें आयलें? पातक कशें आयलें? जेन्ना आमी देवाचें उतर मोडलें. करेक्ट न्हय? सो आदावाच्या भितर देवान सुरवातेक पातकाचो सैम घातलेलो. कोणाचो सैम आसलो आदावाच्या भितर सुरवातेक? लेट अस मेक मॅन इन आवर इमेज एंड आफ्टर आवर लायकनेस. मनशाक आमच्या सारक्याचो आमच्या स्वरुपाचो रोचया म्हणलेले. पातकाच्या स्वरुपाचो रोचलेलो मनशाक ना. पूण आतां जेन्ना देवान आज्ञा दिली, ओके, आज्ञा देवान दिल्या. आतां तशी जेजूनी आमकां आज्ञा दिल्या वयव ना. पूण पयलीं आमी समजोया आदल्या कराराची खबर. ओके. आतां जेन्ना देवान आज्ञा दिली तूं तर तें फळ खाशी यू वील शुअरली डाय. तूं खऱ्यांनीच मोत्तलोय. पूण फळ खाल्लें हांव ना. फळ एक्शनान खालें मनशान कितें आदारलें? समजता? मनशा भितर पातकाचो सैम देवान दिवंक नाहलो. पूण जेन्ना मनशान पातक केलें तें फळ जेन्ना आदावान खालें मनशाच्या भितर पातकाचो सैम आयलो. हालेलुया. 2 वस्तू, 2 भितरल्यो खंयची एक वस्त आमच्या भितर रावंक जाता. एक पातकाचो सैम ओ देवाचो सैम. हालेलुया. पूण देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलेलो. पूण त्या पातकाक लागून तो सैम ही डायड इन द स्पिरीट आनी पातकी सैम सैतानाचो सैम मनशा भितर आयलो. हालेलुया. आतां तुमकां राग येता? मनशाक राग येता? मनशाक जेलसी जाता? मनशाक बेजाराय येता? मनशाक दुयेंस येता? मनशाक वायट चिंतना येता? मनशाक टेम्पटेशन येता वायट करपाक? आनी मनीस करताय बीन टेम्पटेशन आयल्या उपरांत? वय, हे सगळें देवाचो सैम गाय. पूण देवान आमकां आपल्या सारकीची रचलेली न्हय. तो कितें जालें मागीर? सिस्टर, who made sin? So we are paying the bill of Adam's sin. आणि तुझ्या भितर येता जेलसी केन्नाय? सारकें सांग.
सारकें सांग. म्हाका फटयलें पासून जाल्यार देव आयकता. तुका येता जेलसी केन्नाय? तुजे शॉपार उणवलो की दुसऱ्याच्या शॉपार चडवयता तेन्ना आं? तुका लायन दिसता त्या शॉपार लायन लागल्या, तुज्या शॉपार कोणीय येना. वॉट डू यू फील? गुड दॅट यू टोल्ड मी वॉट यू आर डुईंग. Because last time when I asked you, everything you said, na, sokle bore. Now when I give you this situation, now things are coming out. So jealousy येता. वय गो ना? So वो कोणाचो सोयम तुझ्या भितर? सो तुझ्या भितर सैतान आहा? फ्रूट तुवें हाडला? बट एडमान हाडला तुका कशें लागलें? ओके, अजूनही हा? हा? म्हणजे आता जेलसी जायना. आता जेलसी जायना. After Jesus died? After Jesus died until today, a lot of people are going into same situation. Your shop is closed? Today? Yesterday? Why close yesterday? Yesterday you did not come here. Sunday off. Sunday holiday. Okay, Saturday? Praise God. So still we have that jealousy inside of us, or some kind of anger, some kind of uneasiness or evil thoughts. Do we get temptations to do the things which we are not supposed to do? जे कोरूंक फोना आमी उतराच्या आड आहा तसले करपाक टेम्पटेशन्स आमकां येना? येता. येस ओ नो? These things came from where? ह्यो वस्तू खंयसान आयल्यो? देवान आमकां असले टेम्पटेशनाची रोचलेली सोयम दिलोलो आमकां? तूं तर हें फळ खाशी तूं खऱ्यांनीच मोत्तलोय. आतां आदाव कुडींत मरोंक ना. आदाव मेलो ओतम्यान. आतां 7वी वळीन आमी कितें पळयलें? जेन्ना देवान आपल्याचो श्वास मनशाक जिविताचो श्वास जेन्ना मनशाक दिलो, मनीस एक जीव प्राणी जालो. ओके? जिविताचो श्वास मनीस जालो जीव प्राणी. ओके? सो इन हीज सोल कितें म्हणटा तेका सोल प्राणान तो मरोंक ना, पूण तो ओतम्यान मेलो. हालेलुया. ओतम्यान मरप म्हटल्यार आमी देवा सोरशिल्ली डिस्कनेक्ट जाता, सेपरेट जातात. समजता? ओतम्यान मरप म्हणल्यार आमी देवा सोरशिल्ले मनीस आदाव त्या वेळार देवा सोरशिल्लो डिस्कनेक्ट जालो आनी ओतम्यान जो एक संबंद आसलो देवाचो आनी मनशाचो तो संबंद तुटलो. दॅट इज वाय ताका लागून आमी म्हणटा जेजून आमकां रिकन्सायल केली, परत्यान संबंदान हाडली आमकां बापा सोरशी. हें जेजून आपल्या रोगता उदेशी हें परत्यान घडोवन हाडलां. एकल्यान उतर मोडलें, आमी सेपरेट जाली. दुसऱ्यान उतर सांबाळलें, आमी परत्यान बापाक एकवटली. समजता? हें कार्य जेजून आमच्या जिवितान ह्या संवसारान येवन आमकां फुक्याचें देणें आमकां हें दिलां, जें आमकां फावना. कित्याक आमी पातकी सोयंबान जी येतालीं, आमकां जेजून ह्या पातकी सोयंबांतल्यान सोडयल्या. आपूण बोली जालो त्या खुर्सार, आमच्या पातकाचें फारीकपण ताणें दिलें आनी जो संबंद आमचो आनी बापाचो तुटलोलो एका मनशाच्या पातकाक लागून, तो जेजून आपणें उतर सांबाळून आमकां परत बापा सोरशी एकवटायल्या. हालेलुया. आनी ही जावन आसा बरी खबर. जायते पाटी आमी पातकान पडटात, जावं कितें आमचें सगळें वायट घडटा, आमकां दिसता देवा सोरशिल्लो हांव पयस गेलो. गायनूय गायतात आमी, देवा सोरशिल्लो हांव पयस गेलो म्हूण. हालेलुया. कितें म्हणटात आमी? आमी देवा सोरशिल्लें आमकां चिंतना येता. जेन्ना हांवें पातक आदारलें, ताका लागून सुरवातेक हांवें जेन्ना विचारलेलें पातकान जेन्ना आमी पडटा, आमकां कितें दिसता? देव पयस गेला वा आमी पयस गेल्या? हें आतां आमकां गमन येता आमी पयस गेल्या म्हूण. पूण जायते पाटी आमकां कितें दिसता? हांवें जायतें वायट केलां, सो देव आतां म्हजे सोरशी लागीं रावना कित्याक हांव पातकान आहा. करेक्ट? येस ओ नो? पूण आमकां देवाचें उतर म्हणटा देव आमचे सोरशी लागींच आहा, पूण आमची चिंतना सैतानान अशी बिगडल्या, उतराची जाणवाय नासतना तो आमकां दाखयता जेन्ना तूं वायट कोता, कितें कोता, देव तुज्या सोरशी ना म्हूण. पूण देव सदांच आमचे सोरशी लागींच आहा आनी देवान आमकां आदारय दिला ह्या पातकान आमी ना पडपाक. पूण आमी ओतम्यान आनी आमच्या मनांत, आमच्या कुडींत, आमच्या चिंतनांनी, आमच्या सोल मायंडान आमी देवाच्या उतरान चलता तशीं जावपाक देवान आपलो पवित्र आत्मो आमकां दिला.
वो जावन एका पवित्रात्म्याक अशें नांव दिलां तो जावन आहा आदारी म्हूण येसो न्हू कोंकणी भाशेन आमी कितें म्हणटा पवित्रात्मो जावन आसा आमकां आदारी येसो न्हू आदारी सदांच आमकां आदार दिता सो हे आत्मो बापान आपणाचो आत्मो आमकां दिला ज्या आत्म्यान आमी बापाक तुटलेली पयस सोडलेली आयज जेजूचेर जेन्ना आमी आमची विश्वास घालता जेजूचेर जेन्ना आमी पाती येता तेणेन आमच्या पासत कुर्सार काम केलां तेजेर जेन्ना आमचो विश्वास आमी घालता स्विकारता तेका सोमी दोनी म्हूण वो आत्मो आमचे सोवें आमच्या भितरल्यान आमच्या जिवितान आमकां आदार दिता सगळ्या वायटांतल्यान आमी टू ओवरकम एवरी बॅड थिंग्स ऑर टेम्पटेशन ऑर वॉट एवर आमच्या जिवितान जायते वायट येता ताचेर आमी ओवरकम कितें म्हणटा जोयत इवन जावंक जोयत व्हरोंक वायटाचेर जोयत व्हरोंक वो कसल्याय टेम्पटेशनान कसल्याय ताळणेंतल्यान आमी वयर सरोंक देवान आमकां एक आदारी दिला आतां समजोया जेजूक आमी स्विकारलो ओके सगळ्यांनी जेजूक स्विकारलो सोमी दोनी म्हूण वय वो ना तुवें स्विकारला सिस्टर जेजूक मानून घेवप स्विकारप सोमी दोनी म्हूण आतां आमच्या भितर सोयम पथकाचो आसोंक जाता हां पथकाचो सोयम आसत जाल्यार कितें आयलें मनशाच्या भितर वायट चिंतना वायट काम करपाचें कितें तें वायट सा पावलो आमकां म्हणटा वायट करूंक नाका पर्यंत जाल्यार चिंतनांनी म्हाका येता वायट करूंक जाता कित्याक ही वायट चिंतना येता तुज्या मनाचेर आमकां आमकां फ्रॉम द टायम वी आर बॉर्न विथ दॅट सिनफूल नेचर तो एक बिहेवियर तो एक वे ऑफ लिव्हिंग आमचेर तो इफेक्ट आहा आमच्या चिंतनांनी आमची मेमरी वायटाची अशी आहा ती मेमरी आमकां सोयतान एडवांटेज घेता आनी आमकां त्या वायटानूच परत्यान पावयता तेका लागून ह्या मनाची नवसरणी करपाक आमकां भोव गरजेची आयज आमी कितलीं जाणां नवी रचना जावपाक हांगासर आयल्या कितलीं जाणां आमी नवी रचना जावंक आयल्या हांगासर कितलीं जाणां आयल्या नवी रचना जावंक ना तुजो आन्सर तुवें दिवंक जाय सिस्टर ती एक इसान नाका आमी कितलीं जाणां नवी रचना आतां ती पळयता कोण हात वयर काडना आतां हांव काडीत जाल्यार हांव डिफरंट जावंक आहा आमी कितलीं जाणां हांगासर आमी नवी रचना जावंक आयल्या येसो न्हू नवी रचना कोंकणी न्हय कोंकणी बायबल सेज नवी रचना नवी मनशां जावंक आमी कितलीं जाणां आयल्या हात वयर करूंक जाय न्हय सगळीं ब्रदर फर्स्ट क्वेश्चन हांवें विचारलेलो कितल्या जाणांनी जेजूक सोमी दोनी म्हूण स्विकारला कितल्या जाणांनी जेजूक आपलो सोमी दोनी म्हूण स्विकारला ओके हात वयर सकयल काडया कितलीं जाणां नवी रचना जावंक आयल्या आतां नवी मनशां जावंक आयल्या क्रिस्ता सोवे ओके लेट्स गो 2 Corinthians 5:17 सी मोनाची आमच्या नो वी आर लर्निंग हांव कित्याक म्हणटा जरी तर आमकां समजणी येना आमी चिंतता एक दीस देव कोत्तलो हांव आयला देव दितलो म्हूण हांव मागता देव एक दीस तरी जरूर कोत्तलो म्हूण येसो न्हू देव म्हाका हांव रेतिराक येयत रावतलो आनी देव म्हाका नवी रचना कोत्तलो येसो न्हू सोमी दोनी स्विकारलो 2 वर्सां आदीं आनी हेज्या मुखार तो म्हाका नवी रचना कोत्तलो म्हूण हांव येता ना ओके लेट्स सी Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. ये केन्ना जाता therefore if any man be in Christ Jesus जो कोण क्रिस्ता सोवे हा तो जावन आसा एक नवी रचना पोन्ने ते सगळे गेले आनी सगळे आता नवे जातेले Are we following? कोंकणी read sister. म्हणटोच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटान आसात तुम्ही क्रिस्ताच्या एकवटान केन्ना सोट्या सेकंड क्वेश्चन ब्रदर केन्ना सन आमी
क्रिस्ताच्या एकवटान आमी केन्ना सान हा ओके भाव म्हणटा जल्मला तेन्ना सान बॅप्टिझम टायम कम्युनियन कन्फर्मेशन टायम वी आर इन क्रायस्ट जीसस ओके जल्मला तेन्ना सान आमी क्रिस्ता सोवे हा म्हणटा उदाहरण चल घेवया सो कोण क्रिस्ता सोवे हा तो कितें जावन हा ही इज ऑर ही विल बी सो वेन आय आस्क कितली जाणां नवी रचना जावंक आयल्या म्हूण तुमी कितल्या जाणांनी हात वयर केलो क्रिस्ता सोवे तो राव हांव जातलो नवी रचना हांव ऑलरेडी जाला ही इज ऑर ही विल बी सो तूं आतां म्हणटाय तूं ल्हान तावन 1 म्हयन्याचें आसतना सान तूं क्रिस्ता सोवे हा म्हणटाय तूं ओके 1 म्हयन्याचें आसतना सान तूं क्रिस्ता सोवे हा आतां दिस इज वॉट यू से दिस इज हाव वी यूज टू बिलीव ऑर सम दे आर बिलिव्हिंग स्टील नाव ओके सो म्हणूया आतां 1 म्हयन्याचें आसतना जर तूं स्वत मानता तूं क्रिस्ता सोवे हा सो तूं नवी रचना जावंक आनी हेज्या फुडें सोदताय काय ऑलरेडी तूं जालें सो जेन्ना हांवें म्हणलें तुमी कितलीं जाणां नवी रचना जावंक आयल्या तुमी हात वयर काडला रचनाय म्हणटा तुमी जेजूक स्वत मानताय म्हणटा क्रिस्ता सोवे आसाय म्हणटा आनी नवी रचना जावंकूय आयला म्हणटा हाव दीस वील बी कॉम्बिनेशन आयडिया रे आयकॉन बाबार्थात आयडिया रे ना प्रेज गॉड हालेलुया देवाचे उतर आयकॉन आनी आयकॉन भावार्थ येता हालेलुया थँक्यू जीसस समजता आयडिया येता आनी दुसरे खबरो प्रेज गॉड सो देवाचे उतर आयकॉन आनी आयकॉन भावार्थ येता तर तूं जेन्ना हें उतर आयकत हांगा म्हणटा म्हणटोच जो कोण क्रिस्ता सोवे आसा तो जावन हा एक नवी रचना पदने सगळें गेलें बिहोल्ड ऑल थिंग्स आर बिकम न्यू सगळें नवें जालां जोरी तर हांव ल्हानसान हांव म्हणटा हांव क्रिस्ता सोवे हा सगळें पोन्नें तें गेलोलें म्हजें इतलीं वर्सां हांव सगळें पोन्नें तेंच घेवन आहा सो हाव कॅन आय से वेन आय वॉज 1 month ओल्ड आय एम इन क्रायस्ट आय एम नॉट सेईंग द वर्ड इज सेईंग उतर सांगता देवाचें उतर म्हणटा होजाया 4:6 म्हजे पोरचेचो नाश जाला कित्याक उतराची जाणवाय ना वळख ना हालेलुया हांव स्वत मानता ल्हानसान कोण म्हाका सांगून वाडयला पळय तें पूण म्हाका उतरान कितें बरयलें तें खबरूच ना हालेलुया जेजू म्हणटा सोत तुमकां गमोन येतले सोत तुमकां सुटका दितली वा स्वतंत्र करतले पूण तो म्हणटा सोत तुका केन्ना गमोन येतलें तूं जेन्ना म्हज्या उतरान वेन यू कंटिन्यू इन माय वर्ड तूं म्हज्या उतरान जेन्ना रिगोन रावता तेन्नाच तुका सोत गमोन येतलें जोरी तर हांव म्हणटा हांव म्हयन्याचो बाळक आसतना 7 वर्सांचो आसतना हांव क्रिस्ता सोवे हा 7 वर्सां उपरांत हांवें कांयच पातो करूंक ना कसल्याच पातकान हांव पडोंक ना पातकाच्या जिवितान हांव जियोंक ना क्रिस्ता सोवे मनीस आहा तो पातकान कंटिन्यू करतलो पूण 7 वर्सां सावन आतांची वर्सां लेट्स एवरीबडी इंडिविज्युअली वील काउंट आमी काउंट करया हांव जेन्ना 7 वर्साचें जावं म्हयन्याचें आसतना सावन आत्तां म्हाका 3 वर्सां पयलीं जेजूची वळख मेळच्या आदीं कशें म्हजें जिवीत आसलें काय इज इट एज अ न्यू क्रिएशन पोन्नें गेलोलें आनी सगळें न्यू जालोलें जाल्यार तुमी सांगात 7 वर्साचें 8 वर्साचें आसतना तर जेन्ना हांव म्हणटा हांव तर जेजू भितर हांव तेन्ना सान हा म्हजी कोरणी कशी आसली काय आयचो दीस पर्यंत येस नो समजता देवाच्या उतराचो मोग आहा काय जो कोण जेजूक स्विकारता तो तेजें उतर स्विकारता जो कोण जेजूचो मोग करता जेजू म्हणटा तो म्हजी आज्ञा पाळटा 7 वर्सां जावन आयज लेट्स से 30 जाली 40 जाली 45 जाली इतलीं वर्सां हांव कोणाच्या रागान जियेला काय कोणाचेर दुयेस करून हांव जियेला काय वायट कामां मेळी कामां करून हांव जियेला काय जेजू सोबे तर हांव एकवटान हांव जावन आसा नवी रचना पूण जरी तर हांव चिंता हांव ल्हानसान जेजू सोबे पूण जेजूचें उतरूच म्हाका समजणी ना कशें म्हज्यान म्हणून येता की हांव जेजू सोबे आसलो म्हूण हालेलुया फारिसेव म्हणटाले आमी बापाचो व्हरतो मोग करता कितें म्हणटाले फारिसेव
बापाचो आमी चोडान चड मोग कोता, तेका लागून हो कोण आयला नाजारेताचो आनी लोक तेज्या फाटल्यान धांवता म्हूण आमी तेज्या विरुद्ध आहा. कित्याक तो उतराच्या आड येता म्हूण. पूण तो कोण आयलोलो नाजारेताचो? देवाचो पुतूच. येसो न्हू. पूण फारिजांचें मत कितें आहा? आमी देवाच्या उतराक पयलो वयलो जागो दिता. पूण तेचें काळीज देवाच्या उतराचेर आहलें. जेजून म्हणलें तुमी हे कायदे ते कायदे म्हणटा, पूण तुमकां जाय ते प्रमाणे तुमीच कायदे बदलल्या. हालेलुया. मानामेताचे तुम्ही म्हणटा, तुम्ही तुमचे ल्हान कोण आहा तांकां तुम्ही म्हणटा हो मानामेत सांबाळूंक जाय, तो पाळूंक जाय, तो पाळूंक जाय. तुम्ही कमांडमेंट्साचे उलयता, बट अकॉर्डिंग टू योर बेनिफीट योर सेल्फ हॅज चेंज द कमांडमेंट्स. हालेलुया. इट्स देर इन मॅथ्यू 23. तो म्हणटा तुम्ही तुमकां जाय ते प्रमाणे तुम्ही मानामेत बदलल्या आनी तुम्ही म्हणटा मानामेत पाळिना ताका जिवेशी मारप ओ जावं ते देवाच्या आड वेता म्हूण तुम्ही उलयता. तुमीच चेंज केल्या. कांयश्यो वस्तू तुमच्या फायद्याक तुम्हीच चेंज केल्या म्हणटा जेसू. आनी हे कोणाक म्हणटा? फारिजेव. जे फारिजेव म्हणटाले आमी देवा सोवे हा. देवा सोवे कोरण्यांनी बायल्यान ते हा, पूण काळीज तेंचे कितलेशेच देवा सोरशिल्ल्यान पयस आहा. आनी देवाक कितें मानवलेलें जाता? आमचे खालतीकायेचें काळीज, आमचे मोगाचें काळीज, आमचे बोरे कोरणेचें काळीज देवाक मानवलेलें जाता. हालेलुया. आमच्या जिवितान आमी एक नदर मारून पळोवया. आदले जिवीत आमी म्हणटा आमी क्रिस्ताक वळखता, पूण आमचे जिवीत क्रिस्ताच्या उतरा प्रमाणे आसलें काय? नियाळ करून पळोवया. कोणें आमकां इल्लेशें म्हणलें आमकां राग येता. कोणें आमकां इल्लेशें वायट केलें आमी वर्सांची वर्सां तें भरून घेवन आहा. येसो न्हू. आतां पासून आसतलें भितर दमन आसचें ना ब्रदर? सम हर्ट्स, पास्ट हर्ट्स, सिस्टर. Yes or no? Sometimes we are not upset with others. We are upset with our own life. Happens? Possible, right? It's happening. आता जोरी तर हांव म्हणत म्हाका कोणाचो राग ना. लेट्स से म्हाका म्हजोच राग हा, कित्याक म्हज्या लायफान हांव कितें म्हणटा तें सक्सेस पळयना. सो समटायम्स अ पर्सन गेट अपसेट with his own life. Possible? So if I cannot love myself, how will I love God? Then if I don't love God, what about the command of Jesus? And if I say I am a new creation in Christ Jesus when I'm 7 years, 6 years old, and if I'm not loving myself, I'm breaking the first command what Jesus has given. Yes or no? The whole आख्खो पुस्तक आमी पळयता एकाच उतराचेर दवरलेलें आहा आनी तें जावन आहा मोग. आमचो ब्रदर जॉन्सन, पापा जॉन्सन आमकां सदांच शिकयता, तुजो मोगाचें शॉर्ट सर्किट जालें, शॉर्ट सर्किट तें उतर. आय लव दॅट वर्ड. ब्रदर लायटी पेट्टा सगल्यो. सिस्टर लायटी ऑन हा. येसो न्हू. इल्लोसो शॉर्ट सर्किट जालो मेन वायरान, कितें जातलें? एकूच ऑफ जातलें, सगळें ऑफ. प्रॉब्लम खंय जाला? एकूच वायरान, मेन वायर. आमच्या जिविताचो मेन वायर जावन हा मोग. आनी त्या वायरान तर शॉर्ट सर्किट जालें, जिवितान कांयच बरेंपण दिसती पडचें ना. आनी पळय पुस्तक आमकां म्हणटा देव जावन हा मोग. आनी देव तर आमचो मोग, आमचो रोचणार, आमचो स्वर्गीचो बापूय जावन आसा तर मोग, आमी ताची भुरगीं कशीं जिवंक फावो? तेच केबल आमकां जॉयंट जाल्या, वयवो ना? मोगाचोच केबल आमकां जॉयंट जाला. सो आमची कोरणी कसली आसोंक जाय? मोगाचीच. आतां आमच्या जिवितान नदर मारया, कितले पाटी आमचे शॉर्ट सर्किट जाता दिसांतल्यान. एका दिसांतल्यान कितले पाटी आमचे शॉर्ट सर्किट जाता आनी तो मोग आहा तो फोग जाता शॉर्ट सर्किट जावन. लायटीचो शॉर्ट सर्किट जालो उजो पेट्टा, फोग जाता, वयवो ना? आमचे जेन्ना शॉर्ट सर्किट जाता मोगाचे, कितलो फोग जाता आमच्या भितर. बँड वाजता भितर, बायलान आमी हांसते मुखामळ. बँड खंय? भितरल्यान बँड सामकें वाजता फूल. भायल्यान कोणाच्यान सांगूंक जावचें ना भितर कितें चलता, पूण भितर चलता तो आनी त्या प्रमाणे आमकां तेजो रिवॉर्ड फावो. हालेलुया. देव आमकां वायट करिना. देव जावन हा मोग, सैतान जावन आसा फोग. गुड फोग. सारकें. मोगा प्रमाणे जियेशी मोगाची फळां उत्पन्न जातली. सैतानाच्या फोगा प्रमाणे जियेशी तेजी फळां तो दितलो. सो दर एके बियेक फळ आसतात. तूं बरें बी घाल तुका बरें फळ, तूं वायट बी घाल तुका वायट फळ, वयवो ना? हितून देवाचो कांयच गुन्यांव ना. देवाक आमी दोश दिवंकूय
जायना. कित्याक देवान आमकां सिस्टम आपली एक कितें म्हणटा तें सिस्टमूच असो दाखोवन दिला. तूं जें कितें रोयताय, तूं जें कितें ओंपताय, तीच पीक तुका फावो जातली. जरी तर म्हज्या जिवितांत तर हांव मोगान जियेना, देवाचो मोग हांव अणभव करूंक पावोंक ना, दुसऱ्यांकूय तें दिवंक म्हज्या लागीं जावचें ना. हालेलुया. सो जिवितांत जायते कोश त्रास येतलेच. आतां आमी जेजूचें उदाहरण पळयता. हांगासर आमी जेन्ना पोन्न्या कोरारान हें समजलें नवी रचना. सो आतां कितलीं जाणां नवी रचना जावंक आयले हांगासर? गुड स्टुडंट. सो जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी, आमचो दोनी, आमचो सोडवणदार म्हूण मानून घेता, आमी त्याच वेळार एक नवी रचना जाता. पोन्ने आहा तें सगळें गेलें. आनी आतां आमी म्हणटा नवी रचना. तुमकां कोणाक प्रश्न येवंक ना, जरी तर जेजूक स्विकारलो हांवें आनी हांव नवी रचना, जाल्यार आजुनूय म्हजे तकलेन वायट चिंतना कित्याक येता? येस ओ नो? कित्याक येता? तूं नवी रचना न्हय. नाव वाय हाऊ डू यू गेट टेम्पटेशन? बायार यू सिम्पली एक तीर मारता तूं. हां लायनी आन्सर चिंतून सांगताय. हालेलुया. सो आमी तर आतां नवी रचना. डज द वर्ड सेज आमी नवी रचना म्हणून उतर सांगता? वय. पूण तरी आसतना आमच्या तकलेन, आमच्या चिंतनांनी आमकां वायट चिंतना कित्याक येता? कित्याक आमच्या मनाची नोसोरणी जावंक ना उतरां पोरमोणे. हालेलुया. आमी जेन्ना आतां लेट्स से गाडी शिकोंक वेतात, 4 व्हिलर लेट्स से. ब्रदर यू ड्रायव्ह 4 व्हिलर? येस. So just remember those days when you have taken first time the car in your hand. First time. पयलेच पाटी जेन्ना आमी कार घेता, कॉन्फिडंट आहा? पयलेच दिसा कार घेता हातीन कॉन्फिडन्स आहा हायवेचेर बाबा वसोंक? फर्स्ट डे भिरांत आहा. ओके ओके. ट्रॅफिक आहा, भिरांत येता. पूण जाणा चलोवंक, सगळे सिस्टम जाणा, बट कॉन्फिडन्स ना, मातशी भिरांत आहा. कित्याक प्रॅक्टीस ना. करेक्ट? आतां हो भाव तर सदां काल मातशी चलयत रावता. 1 म्हयनो 2 म्हयनो जाता म्हणसर कितें जातलें? एक्सपर्ट. येस ओ नो? पूण भिरांत येता म्हूण तेन्ना स्टॉप जालो. तुका येता चलोवंक, पूण तुका कॉन्फिडन्स येवंक ना. तूं जाणा, यू नो केन्ना गियर चेंज करूंक जाय, केन्ना कितें करूंक जाय, केन्ना ब्रेक, केन्ना कितें, सगळें तूं जाणा. नॉलेज आयलें, पूण तूं तुवें प्रॅक्टीस तर करिना. यू वील बी परफेक्ट? यू वील बी कॉन्फिडन्स? यू वील बी विदाउट फियर? ना. इन द सेम वे स्क्रिप्चर तुका मेवलो तूं नवी रचना म्हूण, लायसन्स तुका मेवलें तूं नवी रचना म्हूण, पूण तुका प्रॅक्टीस तर ना ह्या उतराची. आनीक तूं शिकोन मनाची नवसोरणी करिना, तुका कॉन्फिडन्स येवचें ना तूं खरेंच नवी रचना जाल्या म्हूण. हालेलुया. दर दिसा म्हाका समजणी येवंक जाय, हांव क्रिस्ता सोवे नवी रचना जाल्या. म्हजें पोन्नें आहा तें सगळें गेलें. पोन्नें कितें तें? सैतानाचो स्वयं, पातकाचो स्वयं. पोन्नें कितें? म्हजी वायट चिंतना, म्हजो वायट बिहेवियर, म्हजी वायट संवयो, म्हजी वायट वेसनां, म्हज्यो वायट करण्यो, म्हजी वायट चिंतना. समजता? कोणाच्यानूच म्हणूंक जायना म्हाका वायट चिंतना ना. कोणाच्यानूच म्हणूंक जायना हांव कांय वायट करिनासलो. कोणाच्यानूच म्हणूंक जायना म्हाका केन्नाच कुड्डेपण जावंक ना दुसऱ्यांचेर. दीज आर द मेजर थिंग, हिडन थिंग्स इनसायड अस. ह्यो लिपलेल्यो वस्तू ज्यो भायल्यान कोणाकूच दिसती पडना. एग्री जातात तुमी? ह्यो भायल्यान केन्नाच कोणाक दिसच्यो ना. वी वील बी फार एक्सपर्ट टू हायड दोज थिंग्स, बट नथिंग इज हिडन फ्रॉम गॉड. घोडेक तुका पासून खबर आसची ना कसलो काळोख आहा भितर, बट वेन यू लिसन टू द गॉस्पल विच इज द लायट, that will expose every darkness which is there, and it will destroy that darkness which is there hidden in our heart. Hallelujah. तेका लागून वो उजवाड आमच्या मनाचेर दीस आनी रात पडोंक आमकां भोव गरजेचें. गॉस्पल इज वॉट? लायट. येस ओ नो? शुभ वर्तमान जावन आसा उजवाड. सो शुभ वर्तमान जेन्ना तूं आयकता, शुभ वर्तमान जेन्ना तूं उच्चारता, शुभ वर्तमान जेन्ना तूं तेजेर मेडिटेट करता, हें शुभ वर्तमान जें कितें काळोखान लिपोन आहा तुज्या काळजान, हें सगळें उजवाडाक हाडटा आनी त्या काळोखाचो उजवाड नाश करता. सो जरी तर हांवें जेजूक म्हजो सोमी म्हूण मानून घेतलो, जरी तर जेजूक हांवें म्हजो सोडवणदार म्हूण मानून घेतलो, हांव त्याच वेळार एक नवी रचना जाली. म्हजें पोन्नें आहा तें गेलें
आणि ऑल थिंग्स आर बिकम behold. Behold, the meaning of behold is extremely carefully you put your focus on there. तुझे मन, तुझे ध्यान, जेजू जेन्ना देवाचे उतर behold म्हणटा पळय, हे उतर जावन आसा तुझे आनीक स्ट्रॉंगली ध्यान घेता. Bring your attention to that place. That you are become a new creature now. All things are passed away. All things have become new. समजता? हे नवें पळय हें जालां, हें तुज्या आत्म्यान जालां. हालेलुया. आता ही जी नवी रचनाची खबर आहा, ही नवी रचना जाल्या खंय? तुज्या आत्म्यान. ओके, इफ पॉसिबल कॅन वी हॅव दॅट स्पिरीट सोल इफ इट इज देर इन द सिस्टम? It's there you put, otherwise it's okay. That circle, spirit soul. Okay, so ही नवी रचना आमी खंय जाल्या? आमच्या आत्म्यान आमी नवी रचना जाल्या. आता मनाची तर नवसरणी जावंक ना, आत्म्यान तूं नवी रचना जाल्या खरो, पूण ती तुका जिवीत जियोवपाक बेनिफीट पडची ना. तुझे जिविताची चाल बरी जावपाक तुका बेनिफीट पडची ना अनलेस अँड अंटील तूं उतरा प्रमाणे तुज्या मनाची नवसरणी करिना. आर यू अंडरस्टँडिंग? कोणे आमकां आतां तूं नवी रचना जाली, उरलेलें तूं देवाचें उतर कांय शिकोना, दीस आनी रात देवाच्या उतराचेर तुजो नियाळ ना, आनी कोणें येवन तुका कितें वायट केलें, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रिएक्ट अँड गेट एंग्री ऑन दॅट पर्सन. Surely. For us also, if I continuously don't remain in the word of God, आता आमी उतर शिकयता, पूण जरी तर हांव ब्रेक घेता उतरांतल्यान आनी मातसो वेळ पासून म्हाका गॅप पडटा, इन नो टायम यू कॅन ऑपरेट इन फ्लेश, इन नो टायम. ओके, सो आमी ते सिस्टर ते 2 Corinthians 5:17 रीड करपया. म्हणटोच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटान आसात तर ती एक नवी रचना. ओके, जी कोण क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा ती जावन आसा नवी रचना. आता आमी पोन्ने कोराराचे जेनेसिसाचे चॅप्टर आमी शिकल्या, करेक्ट? सुरवातेक देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो. एम आय गोईंग फास्ट? नो, रायट? सुरवातेक मनशाक जेन्ना देवान रचलो, कोणा सारक्याचो? आपल्या सारक्याचो. आपल्या सारक्याचो म्हणल्यार आपल्या स्वयंबाचो. स्वयंब कसलो? देवाचो नितीवनपणाचो, रायचस. येस नो? देवाचो स्वयंब कसलो? नितीवन. मनशाक कोणा सारक्याचो रचलो? आपल्या सारक्याचो. कसल्या स्वयंबाचो? नितीवनपणाच्या. कितें दिलें मनशाक? अधिकार दिलो. येस नो? आता जेन्ना आमी 2nd चॅप्टरान देव म्हणटा सगळे झाडाचे फळ तुम्ही खायात, पूण त्या एका झाडाचे तुम्ही खाय नाकात, खाशात जाल्यार यू विल शुअरली डाय. खायशात जाल्यार तुम्ही शुअरली मोत्तेली. पूण जेन्ना आमी पळयता आदाम मरोंकूच ना, पूण इन रियलिटी आदाम खंय मेलो? ब्रदर, कॅन यू सी द स्क्रीन? आदाम खंय मेलो? आत्म्यान मेलो. आता आदाम आत्म्यान मेलो, बट ही बिकेम अ लिव्हिंग सोल, राईट? दिस पार्ट did not died. सो बाबान म्हणलें कितलीशी पोरजां जाली, मनशां जाली, आमी जाली. ते कित्याक घडलें? कित्याक तो प्राणांत तो आसलो. प्राणांत ताणें हें सगळें कितें घडलें तें प्राणांतल्यान घडलें. पूण खंय मेलो? आत्म्यान मेलो. आत्म्यान मरप म्हटल्यार तुजो आनी देवाचो संबंद तुटप, डिस्कनेक्ट जावप. ओके, सो आत्म्यान मनीस, आनी हें घे जाल्यार आमकां समजोंक तुमकां बऱ्याक पडटलें. इज इट हेल्पिंग? ओके, सो आत्म्यान मनीस मेलो. आत्म्यान मरप म्हटल्यार देवाचो आनी मनशाचो संबंद तुटलो. आनी हो संबंद तुटलेलो आसतनाच आमी पासून आमच्या माय पायच्या कुसव्यांसान जेन्ना आमी जल्मता, आमी आदामाच्या सोयंबाची जल्मता. आनी आदामाच्या सोयंबाची जल्मप म्हटल्यार तूं जल्मता खरो तुज्या माय पायक, पूण तूं हांगासर मेलोलोच हा. आर यू अंडरस्टँडिंग? आता जेन्ना आमी आमच्या माय पायक जेन्ना जल्मलेली, आमी सगलीं ह्या बागान मेलोली जल्मल्या. आर यू फॉलोइंग? जेन्ना तुका समजणी येता उतराची आनी आतां तूं तयार जाता, जेजू हांव तुका स्विकारता, तूं म्हजो सोमी दोनी सोडवणदार म्हूण, आनी त्या खुर्सार वचोन तुवें म्हजी सोडवण केल्या. तुज्या रोगता उद्देशी तुवें म्हजी पातकां बोगशिल्या, आनी त्या खुर्सा उद्देशी तुवें म्हजो पातकी सोयम खुर्सार खिळायला, आनी म्हाका तुवें बापाचो सोयम दिला. म्हूण हांव सोत मानता आनी तुका स्विकारता. त्याच वेळार ह्या आत्म्यान तूं परत्यान चलोवंक घेता. हालेलुया. That is the time you are a new creation, new creature in Christ Jesus.
तेन्ना तूं एक नवी रचना. म्हाका ल्हानसान म्हजो माय पाय म्हणटा जेजू देव. म्हाका कांय समजणी ना. सगळे रिच्युअल सगळे केले. बट यू नीड टू कम टू दॅट अंडरस्टँडींग. कित्याक जेजू तुजो सोडवणदार? कितें तुजें जिवीत आहलें? कसो तुजें लायफ कितें आहलें? तूं कसल्या सोयंबाचो जल्मलोलो? कितें सुरवातेक आहलें? जेनेसिसान कितें बरयलेलें आहा? मनशाक पयलो कसो रचलेलो आनी आतां जेजू येवन कसलें कार्य केलां, तें कार्य उद्देशी म्हाका कितें जालां ती समजण येवन जेन्ना तूं जेजूक स्विकारता, यू आर अ न्यू क्रिएशन. तूं नवी रचना. कित्याक आत्म्यान तुजो नवो जल्म जालो. समजता सिस्टर? सोजमणी येता? सो एक मनीस नवी रचना 80 वर्सांचेर पासून जावंक जाता. येस नो? एक मनीस 100 वर्सांचेर पासून नवी रचना जावंक जाता. एक मनीस जाणटेपणाचेर पासून एक नवी रचना जावंक जाता. कित्याक जेन्ना ताका ही समजणी येतली आनी तेन्ना तो जेजूक परत्यान स्विकारतलो. सोमी दोनी म्हजो सोडवणदार. कित्याक आतां म्हाका गमन आयलें हांव पाक्की सोयंबाचो जल्मलोलो. इतलीं वर्सां हांव हें नोको. आय डिडंट नो दीस ट्रूथ. हे सोत म्हाका खबर नाहली. पूण आतां जेन्ना म्हाका हें सोत गमन आयलें, हांव नव्यान म्हज्या जेजूक समजणी घेवन स्विकारता, तेन्ना तुजो नवो जल्म जाता. हालेलुया. आनी जेन्ना हो नवो जल्म जाता, ह्या बागान आत्म्यान यू आर एक्झॅक्टली लायक जीसस. आत्म्याच्या बागान आमी सेम लायक जीसस. आत्म्याच्या बागान आमी कोणा सारक्याची जाली? जेजू सारक्याची आमी जाली आत्म्यान. पूण आतां आत्म्यान जेन्ना आमी जेजू सारक्याची जाली, नॉट नेसेसरी, गरजेचें ना ह्याय बागान आमी जेजू सारक्याची आसा म्हूण. आर यू अंडरस्टँडिंग? आत्म्यान आमी कोणा सारक्याची? ह्या बागान आमी कोणा सारक्याची? गरजेचें ना जेजूच्या सारक्याची आसा म्हूण. पूण आतां हो बाग तर जेजूचो जालो जाल्यार हे दोनी बाग जेजू सारक्याचे जावंक नाका? जावंक जाय वो नाका? केन्ना जातले? जेन्ना तुज्या मनाची तूं नवसरणी करतलोय ह्या सोल बागान, तेन्ना आमी जेजू सारक्याची चिंतनांनी जातली. आतां तुमकां प्रश्न केला, एक मनीस नवी रचना जाली आत्म्यान, पूण आजुनूय वायटूच काम करता. कित्याक? हें मन बदलोंक ना. एक मनीस नवी रचना जाली, जेजूक स्विकारलो, पूण आजुनूय रागान बरो ना. कित्याक? हें मन बदलोंक ना. एक मनीस नवी रचना जाली, पूण आजुनूय उतरां प्रमाणे जियेना. कित्याक? ह्या मनांत आजुनूय उतराची समजणी पावोंक ना, मेळोंक ना. हालेलुया. एक मनीस आत्म्यान सारको जेजू सारक्याचो जालो, सैतान ह्या बागान तुका कांयच करूंक, ही कॅनॉट टच दीस पार्ट ऑफ युअर्स नाव. डेवल, सैतान ह्या बागाक तुज्या केन्नाच आनीक हात लावंक शकना. इट इज सिक्युअर. ही कॅनॉट टच. Because in the spirit you are made new, but in your soul and in your body अजूनही तू नवो जावंक ना. तेका लागून सैतान खंयच्या बागाचो फायदो काडटलो? तुज्या मन. सोल म्हणल्यार कितें? तुजे प्राण. जेजू बापान, आतां आमी जेनेसीस 2:7 कितें बरयलां? जेन्ना बापान सर्वेस्परान आपणाचो स्वास मनशाच्या नाकान दिलो, जीवो स्वास. ओके? तो जीव स्वास पळय दिवन मनीस एक मनशाक प्राण जालोलो, तो जीव स्वास ह्या बागान हांगा जेन्ना पातोक घडलें, वो संबोन देवा सरशिल्लो, तुटलो, सो देवान स्वास दिलोलो. ओके? पूण ह्या स्वासाक लागून मनीस कितें जालो? प्राण जालो, लिव्हिंग सोल जालो. तो खंय हा बाग? ह्या बागान हा. ओके? नाव ओके, लेट्स गिव यू दिस अंडरस्टँडिंग. कॅन यू गो 1 Thessalonians 5:23? या स्क्रिप्चरान आमी पळोवया. 5:23. इंग्लीश स्क्रिप्चर वाचता ते सगळ्यांक समजता? स्क्रिनीचेर पळोवन सगळ्यांक समजता सिस्टर? ओके. And the very God of peace sanctify you wholly. Okay? Sogla holy means incomplete, wholly, full. Okay? And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God your whole spirit, your soul and your body. Munis kitla bagani ha? कितें ते?
सोल आणि बॉडी. आता गमले आम्ही ते पिक्चर कित्याक लागून पळयता ते मनीस कितल्या भागांनी हा आत्मो प्राण कूड. मनीस कितल्या भागांनी हा आत्मो प्राण आणि कूड. समजता भुरग्यांचे दोगूच भुरगे आहा ती आहले जाल्यार एग्जाम्पल घेवंक जाताले. आता मनीस कितल्या भागांनी हा आत्मो प्राण आणि कूड. कितें हा आत्मो प्राण आणि कूड या 3 भागांनी मनीस आहा. आता आमकां जेन्ना दुयेंस येता खंयच्या भागान येता पयले दिसती पडोन येता कुडींत. येसो न्हू पिडा येता दुयेंस येता आमकां खंयच्या भागान दिसती पडोन येता आमकां कुडीन दिसती पडोन येता. कोणेंनी आमकां कितें म्हणलें आमकां खंय मार बसता कुडीन मार बसता. कितें म्हणल्यार हू सेड कुडीन. ओके सो कोणें आमकां कितें म्हणलें आमकां मार बसता हो बसना. आता कोणें थापड मारलें हे भाशेन मार खंय बसलो ना. आतां मारलें दूख खंय पडली कुडीक पडली. हातीर माता काळजाक दूख जाली. आता हांव एक मूठ माता मानना लायफ सजमंगा माता म्हूण एक मूठ माता आनी दुखली तुका खंय दुखलें कुडीक दुखलें आनी कुडीची दूख जावन मागीर थांबली. आतां खंय दूख उरलें आजुनी मोनानो काळजान काळजान भितर दूख आहा. मारला कितले पाटी 1 म्हयनो जालो दूख घेवन आहा काळजान. पॉसिबल पॉसिबल. ही दूख खंय बसल्या कुडीची दूख गेली. कॅन वी गो बॅक टू दिस पिक्चर. कुडीन 1 मूठ मारली खंय कुडीचेर. आतीची दूख गेली 10 मिनटांनी 15 मिनटांनी. ओके सो कुडीक दूख जाली. लेट्स से टेक द पिक्चर. हांगा मारले कुडीचेर कुडीचेर दिस इज बॉडी रायट. हांगा मूठ मारली. ओके कितली वरां दुखले 1 अर्दे वर दुखले हाफ एन आवर. आता हे हाफ एन आवर दूख जाल्या उपरांत दूख गेली पूण आता म्हयनोभर तें घेवन बसला म्हजें. ती दूख खंय गेल्या हा सोल भागान गेल्या मनान गेल्या. आर यू अंडरस्टँडिंग. आता ह्या भागान ती दूख घेवन तें बसलां कित्याक उदाहरण तें दूख घेवन बसलां त्या भागान कारण कितें फील जालें. कितें फील जालें हांवें मारलें म्हण. कित्याक मारलें म्हाका म्हजो गुन्यांव ना हांवें कांय करूं ना फकत रॉंग आन्सर दिलोले. सो चिंता कितले दीस 1 म्हयनो 2 म्हयनो दूख घेवन खंय बसला मनान मनान दूख घेवन बसला. आता हें दूख मनान घेवन बसला आनी म्हजो मनान दूख घेवन बसोन 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 म्हजेर मोग वाडटा काय राग वाडटा हा एंगर. जेजून कितें आज्ञा दिल्या हा जेजू आज्ञा कितें तें कितें घेवन बसला. आता हें घेवन बसला तें उतरा प्रमाणे सारकें कित्याक लागून तें घेवन बसला. उदाहरण हा सिस्टर आय एम टेकिंग एग्जाम्पल. ओके आय डिड नॉट टच यू. People might see in the life I really punched you. I never touched you. So many witnesses there on behalf of me. Hallelujah. He said मार मार हुई. Okay. आता ते या सोल भागान कितें घेवन बसला राग घेवन बसला. कित्याक मन खंय हा प्राणान कितें हा आमचे माइंड. हांगा कितें घेवन बसला राग. कित्याक ह्या भागान तेच्या मनाची नवसरणी जावंक ना. आता समज आमकां राग कित्याक येता तो स्पिरिटान न्यू जाला न्यू क्रिएशन नवी रचना म्हणटोच जो कोण क्रिस्ता सोवे आसा तो एक नवी रचना. पोन्ने हा तें सगळें गेलें सगळें नवें जाला फकत तुज्या आत्म्यान. पूण हो भाग नवसरणी करपाक आमकां भोव गरजेचें. आयज आमी हांगासर नवी जावपाक आयल्या येवंक ना नवी जावपाक आयल्या येवंक ना. तरी तेंच आमी नवी जावपाक आयल्या पोन्नी रावंक आयला. आमी ऑलरेडी नवी जाली पूण आमी हांगासर आयला उतर शिकोन मनाची नवसरणी करूंक. हालेलुया. क्रिस्ता सोवें तूं एक पाटी तूं भाग जालोय क्रिस्ता सोवें तुजें आख्खें जर्नी आतां कितें हा. ब्रदर इज इट डिस्टर्बिंग यू नो नॉर्मल डिस्टर्ब करनाका. शिकतात आमी व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रेज गॉड. सो आतां आमी मनाची नवसरणी आमची जावपाक उतरां सोवे आमी हांगासर आयल्या. हालेलुया.
आमी देवाचें उतर आमकां म्हणटा द फिनिश्ड वर्क ऑफ जिजस. जेजूचें संपाडलेलें जें काम कुर्सार आहा त्या कामा उदेशी जेजून आमच्या जिवितान आमकां सगलें दिलां. बापान क्रिस्ता सोवें आमकां सगलें दिलां. देर इज नथींग लेफ्ट फॉर यू एंड मी टू आस्क गॉड डू दीस फॉर मी. तूं म्हाज्या पासत हें कोर म्हणपाक आमकां आनी उरोंक ना, कित्याक क्रिस्ता सोवें आमकां सगलें दिलां. हालेलुया. पूण क्रिस्ता सोवें आमकां दिलां तें म्हज्या जिवितान म्हाका दिसोन येतलें, घडोन येतलें ओन्ली वेन माय मायंड वील बी रिन्यूड बाय द वर्ड ऑफ गॉड एंड स्पिरीट एंड सोल कम्स इन अलायनमेंट टुगेदर. हालेलुया. आतां आमी म्हणटा पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाली. कितल्या जाणांनी आयकला हो स्क्रिप्चर? आयकोना सिस्टर? जेजू तुज्या गायांनी हांव बरें जालें. आयकला? आयकोना. फर्स्ट टायम न्हू, आयकोंक ना. सो आतां तुका केन्नाय दुयेंस येता, तूं कितें म्हणटा? सिस्टरी कडेन म्हाका दिसता कितें म्हणटा सिस्टर तूं? केन्नाय दुयेंस आयलें जावं पिडा आयली, दूख आयली कुडीन, कितें मागतात आमी? जेजू म्हाका बरें कोर म्हण. ओके. आं वय ना, सिस्टर फर्स्ट टायम आयल्या ती. हांव विचारता ती सिस्टर, शी केम फॉर द फर्स्ट टायम. सो फ्लोरी, लेट्स रीड आयजाया 53. आं पोन्न्या कोरारान वाचता. ओके. आतां नव्या कोरारान तुमी म्हणशी हो नवो कोरार न्हय. सो आतां आमी पोन्न्या कोरारान या जेजू येवच्या आदीं पळोवया कितें सांगलां तें प्रवाद्यान. आयजाया 53, 4 and 5 यू रीड. खरेपणी ताचेर पडले ते कोश्ट दोग आमचेच. हां, ताचेर पडले ते कोश्ट दोग आमचेच. कोणाचेर पडले ते? ही कोणाची हे कितें म्हणटा ते संदेश हो कोणाचो? ही प्रोफेसी कोणाची? जेजू विशीं. इसायास प्रवादी आमकां जेजू विशीं, जेजू येवच्या 1000 वर्सां आदीं पयलेंच हें बरयलेलें आहा. कितें तें? ताचेर कोश्ट दोग पडल्या पळय ते आमचेच. कोणाचे दोग जेजूचेर पडले कुर्साचेर? आमचे. नेक्स्ट. ताणे भोगल्यो त्यो दुखी आमच्योच. ताणेन भोगल्यो त्यो दुखी कोश्ट दोग आमचे. दूख आमचे. कोणाचेर? जेजूचेर. आमचे कुडीचे दूख जेजूचेर. आमचे कुडीचे कोश्ट दोग त्रास सगळे प्रॉब्लेम जेजूचेर. नेक्स्ट. ह्या मनशाचेर शिक्षा पडल्या. ह्या मनशाचेर म्हणल्यार जेजूचेर शिक्षा पडल्या. जेजूचेर शिक्षा पडल्या. देवान ताका दोगदोगायला. देवान ताका दोगदोगायला आनीक आपटून उडयला. आनी आपटून उडयला. अशें आमकां दिसलोलें. अशें आमकां दिसलोलें. खरेंच म्हळ्यार आमच्या अपराधाक लागून ताका आसपास विणलो. 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 ओके. आमच्या गुन्यांवाक लागून ताका वळवळायलो. ताचेर शिक्षा पडल्या. ताचे वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. आनी ताच्याच गायाक लागून आमचे गाय पेकले. सो आमचेर गाय पडटा, त्रास पडटा, आमी कितें मागता? पेकले म्हणटा काय पेकतले? सिस्टर आयकले? नाव इन कोंकणी बरे भशेन बरयलेलें आहा. आमी सगळीं जाणां एका ताळ्यान सिस्टरी फाटल्यान दोनी वर्स आमी वाचया. आयजाया 53, 4 and 5. लेट अस ऑल रिपीट आफ्टर हर. सगळीं म्हणोया सांगातान. खरेपणी ताचेर पडल्यान ते कोश्ट दोग आमचेच. ताणें भोगल्यो ते दुखी आमच्योच. ह्या मनशाचेर शिक्षा पडल्या. देवान ताका दोगदोगायला आनी
आनी आपटून आपटून उडयला उडयला अशें आमकां अशें आमकां दिसलोलें. दिसलोलें. खरेंच म्हळ्यार खरें म्हणल्यार आमच्या आमच्या अपराधाक लागून अपराधाक लागून ताका ताका आसपास आसपास विणलो. विणलो. आमच्या आमच्या गुन्यांवाक लागून गुन्यांवाक लागून ताका ताका वळवळायलो. वळवळायलो. ताचेर ताचेर शिक्षा शिक्षा पडल्या. पडल्या. तिचे वरवीं तिचे वरवीं आमकां आमकां शांती मेळ्ळी. शांती मेळ्ळी. आनीक आनी ताच्याच ताच्याच गायाक लागून गायाक लागून आमचे गाय आमचे गाय पेकले. पेकले. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. कितें वाचलां आमी, कितें उच्चारलां परत्यान, इल्लो परी आमकां नियाळ जाला गाय. 1 मिनिट. प्रेज द लॉर्ड. ओके, आमकां एक प्रेयर रिक्वेस्ट आहा. कोण आमकां ऑनलायन आयकता आनी ह्या मनशाचे रिक्वेस्ट आहा आमकां, ताच्या पांयान दूख आहा, ताच्या शोल्डरान दूख आहा. आमी हे स्क्रिप्चर परत्यान एक पाटीन समजून घेवया, समजुणी दिवया आनी आमी सोगलीं ह्या मनशा पासत आमी एका ताळ्यान, एका सांगातान, एकामेकाच्या मोगान मेळोन आमी विश्वासान हें उच्चारुया की जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाली म्हूण. प्रेज गॉड. सो आमी हें परत्यान वाचया. लेट्स गो टू दॅट आयजाया अगेन 53. वाच सिस्टर वाच. खोरेपणी ताचेर ताचेच पडल्यान पडले ते कोस दोग ते कोस दोग आमचेच. ताणें भोगल्यो ते दुखी त्यो दुखी आमच्योच. ह्या मनशाचेर शिक्षा पडल्या. देवान ताका दोगदोगायला आनी आपटून उडयला अशें आमकां दिसलोलें. खरेंच म्हळ्यार आमच्या अपराधाक लागून ताका आसपास विणलो. आमच्या गुन्यांवाक लागून ताका वळवळायलो. ताचेर शिक्षा पडल्या. तिचे वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. आनी ताच्याच गायाक लागून आमचे गाय पेकले. प्रेज द लॉर्ड. सो आमी जेन्ना हें उतर आमी शिकता आनी हो भाव भयण कोण आमकां ऑनलायन पळयता, एक समजणी आमी घेवया. पयले सुवातेर देव आमकां बरो करतलो न्हय, पूण देवान आमकां ऑलरेडी बरी केली. पूण आयज घोडेक आमी कसल्याय कसल्याय दुखाक सांपडल्या, कसल्या कोश्टान सांपडल्या, जावं आमच्या कुडीन दूख आहा, आमची मनाची ते पिक्चरा उद्देश आमी पळयता, आमकां पेकोवणी जाय. ह्या कुडींत आत्म्यान आमची पेकोवणी जाय कुडींत. फकत हो भाग आमची नवसरणी जावपाक भोव गरजेची. आनी ह्या आमच्या सोल पार्टान, आमच्या मनांत, आमच्या चिंतनांनी आमकां ही समजणी घेवंक आमकां भोव गरजेची. खरेंच जेजू हांव सोत मानता, तुज्या गायांनी आमी बरी जाल्या म्हूण. हांगासर बरयला, खोरेपणी ताचेर पडले ते कोश्ट दोग आमचे. जेन्ना तूं वळखोन घेता ताचेर जे कोश्ट आनी दोग जे पडल्या ते म्हजे दोग म्हूण. ही समजणी आमकां येवंक भोव गरजेची. ह्याच वेळार जेजूच्या उतरान अशी पदवी आहा, तो ह्याच वेळार आमकां पेकयता जेन्ना आमच्या मनाची नवसरणी जाता पळय तेन्ना. हांगा बरयला, खोरेपणी, खऱ्यानीच खरें, ताचेर पडल्या ते कोश्ट दोग आमचे. ताणें भोगले ते दूख आमच्यो. हे मनशाचेर शिक्षा पडल्या, देवान ताका दोगदोगायला आनी आपटिला म्हूण अशें मनशाक दिसलें. मनशाक कितें दिसलें? देवान ताका आपटिला, ताका देवान दोगदोगायला म्हूण अशें मनशाक त्या वेळार अशें दिसून आयलें. वो ताज्याच पातकाक लागून वयर गेला काय अशें मनशाक चिंतना आयली. पूण हांगा बरयलां, आमच्या वायटाक लागून, आमच्या पिडेक लागून, आमच्या कोश्टांक लागून, आमच्या दुयेंसाक लागून, आमचे दुखीक लागून जेजू खुर्सार गेलो. आनी हांगा तशें बरयलां,
खरें म्हणल्यार म्हणटा हांगासर आमच्या अपराधाक लागून ताका आसपास विडलो, आमच्या गुन्यांवांक लागून ताका वळवळ आयलो. गुन्यांव कोणाचो? आमचो. कोणे वळवळे घेतले? जेजून. आतां जेजू तुका वळवळे काड म्हणो ना, तुजे वळवळे ताणें आपणे घेतले. कित्याक? तुवें आनी हांवें वळवळ्यान पडचें न्हय भाशेक. आतां जेन्ना आमच्या भुरग्यांक आमी कश्टान पडलेलीं आमकां नाका, जाय आमकां. कारण कितें? आमी आमच्या भुरग्यांचो मोग कोता. एकूच कारण जावन आसा, म्हज्या भुरग्यांक त्रास जालेले म्हाका नाका. कित्याक? बिकॉज आय लव माय चिल्ड्रन. हांव म्हज्या भुरग्यांचो मोग करता. तेच परी बापान मनशाचो इतलो मोग केलो की आमकां वळवळे नाका म्हूण ते वळवळे ताणें कोणाचेर घातले? आपल्या पुताचेर घातले. आता तुम्ही समजूया देवान मनशा कुळाचो कितलो मोग केलो. आर यू अंडरस्टँडिंग? देवान मनशा कुळाचो इतलो मोग केलो, आपल्या एकल्याच पुताक वंपून दिलो. ओके, आता आमी म्हणटा आसतली तो देवान जेजूचो मोग करूंक ना गाय, वर्तो मोग केलो की ताका मेलेल्यांतलो जिवंत केलो. हालेलुया. केदी वर्ती मोहिमा जेजूच्या नांवांक की इतले वळवळ ताणें सोंसले आमच्या पासत. देवान आमचो मोग केलो, जेजू खुर्सार खिळायलो. जेजूचो इतलो मोग केलो, मरणान ताका सोडूंक ना, पूण ताका मेलेल्यांतलो जीवन केलो. केदी वर्ती हे जोईत. इट्स अ ग्रेट विक्ट्री that Jesus died, went to the grave, and God raised him from the dead to live eternally. सासणांक जियेता जिवो देव जेजू, आनी आयज जिवो जेजू आमच्या भितर जियेता जाल्यार आमी आनीक दुयेंसान कंटिन्यू उरपाक आमकां फावो ना. पूण जेन्ना तूं स्वत मानून घेता आमचे वळवळे खरें म्हणल्यार आमच्या अपराधाक लागून ताका आसपास विणलो, जेजूक विणलो आमच्या अपराधाक लागून. आतां जेन्ना हांव म्हणटलें जेजू तुज्या गायांनी हांव बरें जालें, तूं हें आतां कित्याक म्हणटाय? कित्याक तूं आतां स्वत मानताय तुजे वळवळे जेजूचेर घातले, तुजो अपराध जेजूचेर घातलो. तूं जेन्ना हें सगळें स्वत मानून घेता म्हजें वायट जेजूचेर घातलां, तेका लागून आयज जेजूच्या गायांनी हांव बरो जाला म्हूण हांव स्वत मानतां. कित्याक? जें म्हाका फावो तें खुर्सार खिळायलें जेजूचेर, ताचे कुडीचेर तेणें मार घेतलो आमकां पिडेंतली बरी करूंक, आमकां दुयेंसांतली बरी करूंक. दुसरें म्हणटा हांगासर ताच्या गुन्यांवाक लागून ताका आमच्या गुन्यांवाक लागून ताका वळवळ आयलो. कोणाच्या गुन्यांवाक? कोण असली गुन्यांवकारी? आमी. जेन्ना तूं हें स्वत मानून घेताय, वय हांव गुन्यांवकारी आसलो, वय म्हाका म्हाका फारीकपण फावो आसलें, पूण हें फारीकपण बापान म्हाजो इतलो मोग केलो. देवाक नाका आहलें हांवें वळवळे काडलेले, पूण बापान हे म्हजे वळवळे ताच्या पुताचेर दिले कित्याक तेका म्हाका शांतेन बरोवंक. हांगा बरयलां ताचेर शिक्षा पडल्या तिचे वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. जेजूचेर शिक्षा पडल्या ताचे वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. आयज आमकां सगल्यांक शांती जाय वो नाका, आमकां पेकोवणी जाय वो नाका, पूण तयार आसा आमी मानून घेवंक वय जेजू तुजेर शिक्षा पडली कित्याक त्या शिक्षे उदेशी म्हाका शांती मेळोंक. हे स्वतान आमची नवसरणी जाली तर जाल्यार पेकोवणी आमचीच, शांती आमचीच, बरेपण आमचेंच. जो मनीस पेकोवणेक लागून मागता, मागण्यांत दवरूंक, आपल्या पासत मागणें करूंक, ह्या वेळार हो संदेश आमकां तूं स्वत मान जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो. यू कन्फेस आउट ऑफ युअर माउथ, येस आय बिलीव. इफ यू रीड इट इन इंग्लीश, आयझाया 53 आमी वाचता इंग्लिशीन. Surely he has bore our griefs and carried our sorrow, yet we did esteem him stricken, smitten of God and afflicted. But he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities, the chastisement of our peace was upon him. हांगा बरयलां तेंच तें, ताचेर शिक्षा पडल्या तिच्या वरवीं आमकां शांती मेळ्ळ्या. आमची शिक्षा ताचेर पडली. But he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities, the chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we were healed. त्याच्या गायांनी आमी बरी जाली, त्याच्या गायांनी आमकां पेकोवणी मेळ्ळी. जायते पाटी आमी हे स्क्रिप्चर घेता, पूण आमी पयलो भाग
कित्याक लागून ताका आमची पेकोवणी जाली, कितें जेजून केलें, कितें जेजूचेर फर्मोण पडलें, आमकां तें कांय आमी म्हणटा तें आमकां कांय पडोंक ना. जेजू तुज्या गायनी हांव बरें जालें आनी आमी रावता पेकोवणेक, जावचें ना. आमी तो निमाणोच भाग घेता, जेजू तुज्या गायनी हांव बरो जालो. तूं म्हणटा 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 पेरटा भाशेन समजूनच ना आमकां कित्याक लागून पेकोवणी जाली. आमचें दूख, आमची पिडा, आमचो रोग, जावं आमचें खोटेपण, आमचें खरेपणी ताचेर पडल्या, कोश्ट दोग आमचे कोश्ट दोग ताचेर पडले. हांगा बरयल्या खरें म्हणल्यार आमचे अपराधाक लागून, आमचो अपराध, आमचे कोश्ट, आमचे दोग, आमची शिराप, शिक्षा, आमची शिक्षा, हे सगळें जेजूचेर पडलें. कित्याक लागून? कित्याक हें सगळें आमकां फावो आसलें. जें म्हाका फावो तें देवान काडलें आनी जेजूचेर घातलें, आनी जें म्हाका फावो ना तें देवान म्हाका दिलें. आनी ही जावन आहा देवाची कृपा. समजून घेयात, जें म्हाका फावो म्हज्या अपराधा प्रमाणे, म्हज्या वायटा प्रमाणे जें म्हाका फावो तें बापान म्हाका दिवंक ना, तें काडलें आनी खंय घातलें? जेजूचेर घातलें. आनी जें म्हाका फावो ना ती जावन आहा देवाची कृपा, देवाचें बरेपण, देवाची पेकोवणी. म्हजे करणे उद्देशी म्हाका फावो बरेपण ना, पूण जें म्हाका फावो ना तेज्या वर्त्या मोगाक लागून ताणें तें जेजू कडल्यान घेवन आमकां दिलें. आनी हो डिवायन एक्सचेंज जालो त्या खुर्साचेर. ही समजणी जेन्ना आमकां येतली, पेकोवणी आमचीच, आमी पळयतली देवाची मोहिमा. जेजू म्हणटा, जो कोण सोत मानता तो म्हजी मोहिमा पळयतलो. हालेलुया. तूं तो सोत मानता हें अशें घडलां म्हूण. आनी हें केन्नाची खबर? 1000 वर्सां पयलीं जेजू येवचे आदीं, जेजू कुडीन जल्म घेवचे आदीं संवसारान, ह्या 1000 वर्सां पयलीं इजायास प्रवाद्यान बरोवन दवरलेलें पळयत आत्म्या उद्देशी. वो सोडवणदार येवचो आसा, आमची सोडवण करचो आसा, आमकां पेकोवणी दिवचो आसा, आमकां साल्वासांव दिवचो आसा. हें 1000 वर्सां पयलीं बरोवन दवरलेलें प्रवाद्यान पळयत आत्म्याच्या उद्देशी. आनी आतां जेन्ना आमी 1 Peter 2:24 पळयता, कॅन वी गो देर? हें आतां आमी केन्नाचें वाचलां? इजायास प्रवादी जेजू येवच्या आदीं काय येयल्या उपरांत? हां, कितें बरयलां येवच्या आदीं? त्याच्या गायांनी आमचे गावे पेकले, वयव ना? जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाली. ओके, जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाली म्हणटा ही खबर आतां नव्या करारान आहा तीच आदल्या करारांनी बरयलेली. मागीर कोणाच्यानूच डिनाय करूंक जाता. जायते फाटी आमकां चिंतना येता, हांव बरें जावंकूच ना, जेजूच्या गायांनी हांव बरें जालें कशें म्हणून. येना प्रश्न आमकां प्रश्न येता येना, हांव बरें जावंकूच ना, रिपोर्ट म्हजे सेम आहा, कशें म्हूण हांव म्हणो जेजू तुज्या गायनी हांव बरें जालें. तूं पयलें रिपोर्ट चेंज कर न्हय. रिपोर्ट पयलो येवंक जाय न्हय हांव बरें जालें म्हूण. रिपोर्ट तर पयलो आयलो तूं बरें जालें म्हूण, जाल्यार तुका स्क्रिप्चराची गरज कित्याक? येस और नो? वाय आय वॉन्ट जीजस देन इन माय लायफ? जेजूच्या गायनी बरें जावपाक आनी म्हाका कित्याक रावचें पडलें तर? हालेलुया. काल आमी वेन वी वर स्टडींग जाकनीबान आमी जेन्ना काल शिकतालीं, ओस्तोरीची खबर 12 वर्सां रोगपाट जाल्ली ओस्तोरी, सगळे वैजाशीन गेली म्हणटा, सगळे पयशे काबार जाले म्हणटा, आनी परिस्थिती आनीक बिगडली म्हणटा. आतां आनी घरांसान भायर सोरोंक वाट उरल्या तिका? सोदतेली भायर आनीक सोरोंक जाता? 12 वर्सां एक दुयेंसान मनीस कश्टवता. फॉर एक्झाम्पल आतां ह्या मनशाक पेकोवणेची गरज आहा, शोल्डर पेन आहा म्हणटा, पांये दुखता म्हणटा, जावं दूख आहा, शोल्डर पेन आहा. ओके, आतां आमी मेडिसीन घेता, वखद घेता, केन्ना केन्ना आमकां तें गूण पडना आनी आमकां दूख आनीक जाता. येस, आनी त्या टायमार आमी इतली बेजारायेन भरता, दुखान पडटा, होप सोडटा, बरवसो सोडटा, कांय आमकां आनी आस पडना. येस और नो? अशें घडटा आमकां? तुमी सांगात. अशी परिस्थिती आमचेर येता, आमी सारकी निराशी जावन पडटात. निराशीपण आयलां केन्ना कोणाचेर? निराशी म्हणल्यार तुमी नको कितें तें. निराशी जातात केन्ना? दुखी. निराशी म्हणल्यार कितें? हां, होपलेस. येस येस, करेक्ट वॉट यू सेड. इंग्लिशीन होपलेस म्हणटले. निराशी, तुका आनी बरो वचना कितें जातलें म्हूण बरेंपण. हेका म्हणटा निराशी. तुका आनीक चिंतप पासून तुका येवचें ना, कोण म्हाका आदार करी, तितूंतल्यान भायर सरोंक म्हूण आनीक होप ना. येस और नो? असल्या परिस्थितीन आमी पडटात ब्रदर. होपलेस सिट्युएशन ना? अजून पासून पडोंक ना होपलेस सिट्युएशनान? प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. हांव आनी तूच पडटा दिसता. हालेलुया.
थँक यू जीसस. पडनान थोडी. प्रेज गॉड. They have everything, family, money, everything. Some people करेक्ट. still sometimes they also. Not like that, yeah. Not always. Praise God. So situation may come where you reach to a situation where you feel hopeless. There is no way. We can fall. What do we choose to do at that time? किती आम्ही विचून काडटा त्या वेळार देवाक देवाक विचतात निमाणो आमकां देऊत निमाणो देऊत संवसार पर्यंत म्हणटा आतां तुमी मागा तुमच्या देवा लागीं येसो न्हू पूण कितें मागतात आमी देवा लागीं मागीर दॅट इज अ मेन क्वेश्चन निमाणो देऊत आमकां न्हय कितें मागतात Save me, take away everything, करेक्ट help me, Lord. येसो नो दिस इज करेक्ट नो वॉट शी सेड सेव मी टेक दिस प्रॉब्लम अवे फ्रॉम माय लाईफ हेल्प मी डिलिव्हर मी सेट मी फ्री नाव यू अग्री वॉट शी सेइंग ओके अकॉर्डिंग टू द ट्रूथ इज इट करेक्ट प्रेयर Every time when I say, save me, Lord, God said, I already saved you. Help me, Lord, God said, I'm always there with you. Be with me, Lord, God says, I promised you, I will never leave you nor forsake you. So when I say, be with me, Lord, जेजू तू म्हज्या सांगाता राव जेन्ना हांव म्हणटा जेजू म्हणटा म्हज्या पुता म्हजे दुवे म्हज्या उतरान हांवें तुका बरयलां हांव तुका केन्ना सोडचो ना आनी सांडचो ना हें कसलें मागणें तुजें जेन्ना आमी म्हणटा म्हाका पेकोवणी दी म्हाका बरो कर जेजू म्हणटा म्हज्या गायांनी हांव संवसारान फिजिकली येवचे आदीं प्रवाद्यान बरोवन दवरलेलें आहा म्हज्या गायांनी ते बरो जालो म्हूण आयज पर्यंत तूं बरो करूच म्हूण मागता येसो न्हू हां सांग सांग म्हाका सांग न्हय कितें हय कितें वायट केलां तें चूक मागोंक जाय जेजू कडेन चूक मागोंक जाय करेक्ट आहा वी हॅव टू फॉरगिवनेस आमकां जेजून दिलां पूण आतां पासून केन्ना आमी पातकान पडली गुन्यांव जालो जाल्यार आमी बोगसोणे देवा कडेन मागोंक जाय आनी वेट करूंक जाय बोगसोणे जालें काय ना ह्या चिंतनांनी बोगसोणे मागल्या उपरांत कितें चिंतना नेक्स्ट सिस्टर आतां भियेला आतां कांय तोंडूच उखोडना काल एकले करसवाड्या बोगशिला म्हूण सोत मानून घेवंक जाय दुबाव धरूंक उपना उतराचेर सो जायते पाटी आमी मेनी टायम्स वी नो वी आर फॉलिंग इन दिस एरियाज बट समवेर वी आर डिनायींग ना तशें कांय ना बट डीप डावन इनसायड वी नो दीज आर द एरियाज वी आर फॉलिंग एंड फेलिंग येस नो आमी जाणा ह्या बागांनी आमी पडटा ह्या बागांनी आमी शेणल्या ह्या बागांनी आमकां समजना कितें करचें पूण उतरांनी जावं आमी बायल्यान मानून घेवंक तयार ना पयले सुवातेर देव म्हणटा तूं खंयच्या तुज्या ज्या परिस्थितीन तूं उबो आहा पयले तुवें तें मानून घेवंक जाय ही तुजी परिस्थिती देन ओन्ली गॉड कॅन डू समथींग इन युअर लायफ इफ आय डोंट से दॅट म्हज्या जिवितान सगळें बरें आहा म्हाका देवाची गरज ना आर लायफ वूड बी नेवर चेंज जाकेयोस जेन्ना वायट जिवीत जियेतालो टॅक्स कलेक्टर आहलो टॅक्स सगळें खातालो जाकेयोस झाडार मोडयेलो झाडार चडलेलो तो जेन्ना तेज्या मनान तेज्या चिंतनांनी ताका आयलें म्हाका जेजू पळोवंक जाय म्हूण जेन्ना तो झाडार चडलो तेन्नाच जेजूची नदर तेजेर पडली आनी पडल्या उपरांत साल्वसांव आयलें ताच्या घराब्याक जरी तर तेणें जेजूची आवंडो धरूंक नासलो चिंतनांनी जेजूची वळख धरूंक नासली त्या झाडार चड कोरणी तेजी जाकेसाची कोरणी कितें म्हाका जेजूक पळोवंक जाय आनी पळोवंक आतां तेजो हायटीन धाकटो म्हूण ताणें कितें केलें आसूं म्हाका पळोवंक मेवचें ना सदांच जेजूक उरपोंच न्हू म्हूण घरा गेलो तो कशें दाखयलें आपणाचें पॅशन आनी झील आय वॉन्ट टू सी जीसस ही क्लायम्ड ऑन द ट्री डीड जीसस न्यू फिजिकली जाणा आहलेलो तो वयर आहा म्हूण बट इन द स्पिरीट ज्या भावार्थान जाकेस वयर चडला भावार्थाचे दोळे इट पुल्ड जीसस टू लूक ऑन टॉप लूक ऑन द ट्री Hallelujah. Are you understanding? So unless and until म्हज्या काळजान तर जेजूचो आवंडो म्हाका ना जेजू म्हाका तुजी गरज if you go to see every second every moment we need Jesus. Yes or no? परिस्थिती येतली मागीर हांव जेजू उलो मारतलो जालें फेस्तां येवचे पयलीं आमचें फेस्त
परिस्थिती येतली आणि हांव मागीर जेजूक उलो मारतलो म्हणटा तो रावलो. डेवल वॉन्ट अस टू डू द सेम. सो दॅट वेन परिस्थिती येता आमकां आनीक शक्ती पासून ना जेजूक उलो मारू. जेजू म्हणटा तुमी दर एक वेळाक म्हजें सवें रिगोन रावात. देवाच्या उतराची जाणवाय आयज आयज आमी पळयता जायतीं दुयेंसां ह्या संवसारान. येस ओ नो? मातशें कितें चॅकअप करूंक वच 1, 2, 3, 4 रिपोर्ट तुजे आयले. आहा वो ना? हे भाशेन जाताव जायना. आमच्यो बिलॉंगिंग्स थोड्यो आसतल्यो म्हणून आमची पॅकेटां टॅबलेट्सांनी भरलेलीं फूल आसतलीं. येस ओ नो? सकाळीं दनपारां रातचें, सकाळीं दनपारां रातचें आनी मोदेंय आसत आनी मागीर तें तोपपाचें आनी पांयांक तोप, हातीक तोप, सगल्याक तोप. येस ओ नो? कित्याक लागून हें जालां? हे सैतानान असो मनशाचो कित्याक फायदो काडला? ही दुयेंसां कित्याक वाडत वेता? कित्याक दुयेंसांचो एंड जावपाक पावना पूण ते इन्क्रीज जायता? कित्याक? चिंतलां आमी. जेजू म्हणटा एका वदान आपल्याच्या उतरांनी म्हज्या गायांनी तुमी बरीं जालीं. पूण बरें जावचे सुवातेर संवसारान आमी पळयता दुयेंसां वाडत आहा आनी पेकोवण्यो उण्यो जाता. पेकोवण्यो उण्यो जाता कित्याक देवान पेकोवणी दिवंक ना म्हूण? पेकोवण्यो उण्यो जाता कित्याक आमचे सोल बागान आमी आजुनी आमचें मन त्या उतराचेर आमच्या आजून थीर हाडूंक ना म्हूण. हो मनाची नवसोरी त्या बागान जावंक ना म्हूण. देवाचो आवंडो देवान आमकां पेकोवणी दिल्या. देवाचे द गॉड्स डिझायर, गॉड्स हार्ट फॉर हिज चिल्ड्रन टू बी ऑलवेज हील्ड. बट द क्वेश्चन इज वाय वी आर गोईंग थ्रू सिकनेस. इनफॅक्ट सिकनेस आयले कशें संवसारान पयलें? देवान केलोलें काय सिकनेस? देवान सिकनेस करूंक ना. देवान दुयेंसां करूंक ना. देवान मनशाक रचलेलो संवसाराचेर अधिकारान दोनीपण चलोवपाक. पूण मनशान नाका तें केलें, देवान ना करपाक सांगलां तें काम केलें आनी सगळे वायट वस्तूक आपल्या कुडीन येवकार दिलो. कसो? देवाचें उतर मोडून. आयज पासून आमच्या जिवितान आमी वायटपण पळोवंक पावता. कित्याक? खंय ना खंय देवाचें उतर आमी मोडटा आनी उतर मोडटा म्हूण देव शिराप दिना. उतर मोडटा म्हूण सैतानाक चान्स पडटा आमच्या जिवितान आपल्याक जाय तें करूंक. आनी आमी दुसऱ्या भागान कितें चिंता? वायट केलें देवान हांस लायली. ही चिंतना आमची. देव हांस लायना. देव फकत मोग करता. समजूनी घेयात. देव फकत मोग करता. देव जावन आसा मोग आनी तो फकत मोग करता. मोगा बगर देवा सोरशीं आनीक कांयच ना. देव म्हणटा तूं तर म्हजें उतर मोडशी जाल्यार म्हणटा तो शिराप येतले. कित्याक? देवाक तुका शिराप दिवंक जाय म्हणून न्हय. तेणें सुरवातेकूच सांगलां उतर मोडशी जाल्यार तुका मरण फावो. आनी जेन्ना आमी वायट करणी करता, वायट करणेक लागून सैतानाक आमच्या जिविताची आमी दारां उक्तीं करता. हालेलुया. बायबल एके भाशेन आमकां म्हणटा जिवीत आनी मरण खंय आहा? आमचे जिबेर आहा. जरी तर हांव देवाच्या उतराच्या आड उतरां तर हांव उलयतां, कोणाक म्हज्या जिवितान हांवें येवकार दिलो? सैतानाक जेन्ना जरी तर हांव म्हणटा, उदाहरणाक एग्जाम्पल आमी घेवया. जरी तर आतां तुका दुयेंस आयलें, यू हॅव अ ऑप्शन टू से अगेन एंड अगेन हांव बरो ना, बरो ना, बरो ना, बरो ना, म्हाका हें जालां, म्हाका तें जालां. तूं परत्यान परत्यान तूं तेंच उचात्ता तुज्या जिवितान. तूं जिवीत हाडटाय मरण हाडटाय. तूं तर म्हणटाय वय हांव बरो ना खरो, म्हजेर पिडा आयल्या खरी, पूण ही पिडा म्हजेर आयल्या पूण हांव स्वत मानता म्हज्या जेजून जें म्हाका दिलां तें आनी हे पिडेचो हांव नास मागतां जेजूच्या नांवान. शिरापता हांव हे पिडेक आनी हांव म्हणटा जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो. आनी दर एक दिसा तूं हें उतर उच्चात्ताय. आतां जेन्ना तूं देवाचें उतर उच्चात्ता तूं जिवीत हाडटा मरण हाडटाय आतां. सो दीसभर आमी चिंतोया जेन्ना आमचेर वायटपण येता जावं कसली दुयेंस येता, पिडा येता, आमी कितें उच्चात्ता? कितें उच्चात्ता सिस्टर? समजूनी येता? येस ओ नो? जेन्ना आमचें दुयेंस येता, हांव म्हणना दुयेंस येवंक ना. सैतान अनलेस एंड अंटील आमी ह्या संवसारान वी आर इन दीस वॉरफेअर. दुयेंस पिडा येतलीच, हांव ना म्हणना. जेजून पासून म्हणोंक ना तुमकां दुयेंस येवचेच ना म्हूण. जेजून तर म्हणलेले दुयेंस येवचे ना. 1 Peter 2:24 इनवॅलिड. येस ओ नो? जरी तर जेजून म्हणलेले जी कोण म्हजे सवेर इगोन आहा तांकां दुयेंस केन्नाच येवचें ना. ह्या संवसारान तुमी आसतना तुमकां केन्नाच दुयेंस येवचें ना. जाल्यार 1 Peter 2:24 कित्याक आमकां दिला? आयजाया 53:4 and 5 कित्याक आमकां आहा? येस ओ नो? हे स्क्रिप्चर्स आमकां दिल्या कित्याक ह्या संवसारान जेन्ना तुका पिडा, दुयेंस, रोग कितें तुका दिसती पडोन येतलें, तुका बोगणा सिम्पटम्स येतले, गॉड हॅज कॉल्ड अस टू स्पीक बाय फेथ द रिटन वर्ड ऑफ गॉड.
देवान आमकां आपयल्या आपणाचे उतर उलोवन पिडेचेर जैत व्हरोंक, दुयेंसाचेर जैत व्हरोंक, पिडेन हा ते पेकोणीन बदलोंक. येसो नो? पूण आमी केन्ना केन्ना डिनाय कोता. ना ना ना, जिवीत मरण जिबेर आहा, सो हांवें कांयच दुयेंस ना, म्हाका ना, म्हाका ना. इट्स अ डिनायल. And out of fear you deny. Yes or no? जायते पाटी आमी इम्बॅलन्स वयता, कुडीन दुयेंस आयला, कुडीन सिम्पटम्स आयल्या, पूण आमी कितें म्हणटा बायल्यान, ना म्हाका कांयच जावंक ना, म्हाका कांयच जावंक ना, म्हाका कांयच जावंक ना. भितरल्यान तुका सिम्पटम्स दिसोंक लागले, तूं कांयच जावंक ना, कांयच जावंक ना म्हणटा, पर्सन वील डाय इन दॅट सिकनेस. What Jesus said, rebuke it, curse it. Yes or no? So instead of cursing and rebuking, what I'm saying, म्हाका कांयच जावंक ना, हांव बरो आहा. भितर सगळे सिम्पटम्स दिसती पडोन येता, भितर दिसोन भायल्यान दिसती पडोंक लागले, आनी आउट ऑफ बॅलन्स आमी म्हणटा म्हाका कांयच जावंक ना. दॅट मिन्स तुज्या घरान चोर येयला, तुवें चोराक पळयला आनी तूं म्हणटा म्हाज्या घरान चोरूच ना. कितें जातलें? न्हिदलेले कडेन मागीर चोरून तुका मारून वयतलो. येस और नो? इन द सेम वे घरान चोर येता, हांव तयार ना डिनाय करूंक, आतां हांव धांवडायता, जाल्यार कुडीन जेन्ना सिकनेस येता चोर, तेन्ना कित्याक आमी उगीत रावता आनी म्हणटा म्हाका कांयच जावंक ना, म्हाका कांयच जावंक ना, म्हाका कांयच जावंक ना. इट्स अ रॉंग अंडरस्टँडींग. आनी मागीर आमी म्हणटा म्हाका कांयच जावंक ना, कांयच जावंक ना. त्याच दुयेंसान जेन्ना आमी मोतेली, फॅमिली ऑल्सो वूड से जेजूक मानतालें पूण बरें जावंक ना. कित्याक? आउट ऑफ बॅलन्स, समजून येना. देवान आमकां केन्नाच सांगोंक ना तुज्या कुडीन दुयेंस येयला तें तूं डिनाय. डिनायल इज डिफरंट, एक्सेप्टींग, फायटींग ऑन इट इज डिफरंट. जेजून म्हणल्यार म्हज्या गायांनी कस द फिग ट्री झाडाक, अंजिराच्या झाडाक शिराप घातलो, वय ना? येस और नो? जेजून कितें म्हणलां? मार्क 11:23, whosoever shall say unto this mountain, the sickness also when comes to our body, it is a mountain. Yes or no? And what did he say? Command the sickness to be uprooted and go and fall into the sea. But instead of commanding the sickness in our body, we are saying denying कांयच जावंक ना. Is it an understanding of the word or no understanding of the word? आता हे दुयेंस जे आयला, सोयतान कितें म्हणटलो? व्हेरी गुड, हो मनीस उतरान हा, हे मनीस उतरान वर्डान हांव म्हणटा न्यू क्रिएशन, म्हणटा कितें? कांयच जावंक ना, कांयच जावंक ना. कोण मजा घेता तुजे कुडीन? कोणाच्या रुपान? दुयेंसाच्या. येस और नो? बिकॉज यू आर डिनायींग. कांयच जावंक ना. नासता कोण भितर? सोयतान. कोणाच्या रुपान? दुयेंसाच्या. कित्याक? यू आर नॉट टेकिंग युअर ऑथॉरिटी अँड कर्सिंग दॅट सिकनेस. हालेलुया. सिकनेस आमच्या कुडीन, दूख आमचे कुडीन एंटरटेन जावपाक आमी दिवचे न्हय. पूण देवान जो दिल्लो अधिकार आहा, देवान आमकां म्हणलां की ना तुका दोनीपण दिता म्हूण, दोनीपण आमचे कुडीचेरूय आमकां दिलां. दुयेंसाचे, दुयेंस कोणाचे? सोयतानाचे, वय ना? सो सोयतानाचेर आमकां कितें दिलां? अधिकार दिला, दोनीपण दिलां. सगल्याचेर आमकां दोनीपण दिलां. जाल्यार ह्या दुयेंसाचेरूय आमी दोनीपण घेवंक गरजेचें. देव म्हणटा तुका हांवें दोनीपण दिलां, तुका हांवें उतर दिलां, तूं तुजें तोंड उक्तें कर आनी शिराप घाल त्या दुयेंसाक. कर्स इट इन द नेम ऑफ जीसस अँड स्पीक लायफ ओवर युअर लायफ. जिवीत उलोवंक जाय, पूण तें उलोवच्या बदलाक तर आमी डिनाय करीत, तें सिकनेस आमकां मारून उडयतलें. हालेलुया. आमी तोंड उक्तें करून हें उतर उच्चारूंक आमी भोव गरजेचें. आतां जेन्ना आमी पोरण्या कोराराचें उदाहरण घेवया. जेन्ना मोजेस पोरजा घेवन भायर सरलो, इस्रायल पोरजा घेवन इजिप्टांतल्यान भायर सरलो. इजिप्त देश तांकां कसलो आसलो? इजिप्त गुलामपणाचो, वय ना? इजिप्टाचे लोक इस्रायल पोरजेचेर कितें करी? दोनीपण चलयताले आनी इस्रायली इजिप्तकारांक गुलाम जावन आसले, वय ना? पूण देवान आपली पोरजा रोचल्या गुलामपणान जियोंक. कितें सांगलां ताणें? दोनीपण चलोवंक, वय ना? राज करूंक, अधिकार चलोवंक. आपले पोरजेक रोचल्या देवान गुलाम जावपाक दुस्मानाचे ना. पूण इस्रायल पोरजेचे कितें हालत जालेली इजिप्टान? गुलामपणाचे. आनी मागीर मागीर इतलो तांचेर दबाव आयलो, इतलो प्रेशर आयलो, तांकां सोसूंक जायना जालें. कुडीचें प्रेशर आयलो तांचे, वय ना? बरयलेलें आहा इन द बूक ऑफ एक्झोडस, बरयलेलें आहा. निर्गमन एक्झोडस तेजेर बरयलेलें आहा. इतलो तांचेर प्रेशर आयलो, पोरजा रडोंक लागली. आनी पोरजेचो ताळो खंय पावलो? देवान म्हणलें कितें मोजेसाक? म्हजे पोरजेचो ताळो म्हज्या कानार पडला, तुका हिंचून काडला, वचोन तांची सोडवण कर, वय ना? आतां मोजेस म्हणटा ना ना, म्हज्यान उलोवंक जायना, म्हजी उतरां सारकीं सुटना, हांव लुडबेतां,
म्हाका उलोवंक जावचें ना आनी त्या गांवांतल्यान हांव भायर सरोन आयल्यार तूं म्हाका पुतून त्या गांवांत धाडटा. देव म्हणटा तूं वच, तुजें सांगात हांव आहा. वय ना, देवान ताका इचून काडला, तेकाच दवरलो. आनी मागीर मोजेस गेल्या उपरांत देवान जायती आज्ञा दिली, जायते भाशेचे प्लेग आयले, जायते भाशेची ओचोरिया त्या राजान पयली, जिव्या देवाची ओचोरिया राजान पयली. आनी निमाणी असो तो हारलो राजा वस म्हणूंक लागलो तुजे पोरचेक घेवन, वस भायर. वय ना. आनी आतां तो फायनली ती पोरसां घेवन तो भायर सरलो. भायर सरोन वेता वेता कितें आयलें ताच्या मुखार? कितें आयलें? दोर्या ल्हान वो व्हड? रेड सी, व्हडलो दोर्या आयलो. ओके, आतां व्हडलो दोर्या आयलो, उदक सारकें पासार जाता दोर्यांतल्यान. आतां मोजेसाचेर कसली भिरांत आयली? बुट्टेली खंयची? कशी पासार जातली आमी? हाव वी वील क्रॉस? फाटल्यान कोण येता? फाटल्यान राजा येता, सगळे आपल्याचे सोलचे सैनीक घेवन हांकां म्हाका भायर फिनीश करूंक. फाटी वळोन पळयता मोजेस, दुस्मान येता. फुडें पळयता दोर्या आहा. आतां कितें करया? देर इज अ रिजन हांवें कित्याक उजवाडाक हाडलां तें. आतां कितें करया? देवाक उलो मारलो मोजेसान. मागीर देवान कितें केलें? देवान म्हणलें तूं म्हाका कित्याक रडटाय? देवान म्हणलें वाय यू आर क्रायींग टू मी? तूं म्हाका कित्याक विचारता? तो कोणाक रडटा? देवाक. हातीन जो रॉड दिलोलो त्याच्या सुरवातेक त्याच्या हातान आसलोलो, पूण त्या रॉडाची जायती अजापां देवान ताका दाखयलेलीं करून. वय ना, देव कमांड दितालो, सांगतालो, मोजेसान तें करूंक जाय आसलें. आनी देवाचें अजाप ओचोरिया तांकां दिश्टी पडोन आयलें. आतां देव म्हणटा तूं म्हाका कित्याक रडटा? तुज्या हातान आहा तें मार दोर्याचेर. वय ना. आतां देवान आपणें येवन तें मारलें. कितें सांगलें मोजेसाक? तुज्या हातान आहा तें मार. आनी मोजेस म्हणटा ना, तूं येवन तें कर, म्हज्या लागीं जायना. कितें जावपाचें? मोजेसान तर म्हणलें हांव करना, तूं यो आनी कर, म्हाका भिरांत दिसता. दोर्याची भिरांत, दुस्मान येता, फाटल्यान दुस्मान येता, फुडल्यान दोर्या आहा. आनी आतां हे बोडी येन म्हण दोर्या दोशी जातलो. हे आनी कितें सांगता देव? तूं मातशें यो आनी कर. सांगलेलें तर साल्वार जावपाचें? भावार्थ कितें जावपाचो? पयले सुवातेर मरपाचें. भावार्थ आनी उरपाचोच ना, सगळीं मरपाचीं. दोर्यान बुडोन मरोना जाल्यार ते येवन मारता. येसो न्हू? फुडल्यान मरण, फाटल्यान मरण. खंय धांवया? फुडल्यानय मरण, फाटल्यानय मरण. वे टू गो? भावार्थ केन्ना आयलो? पयलें तेन्ना देवाक रडलो, रडोंक ना तो. सो भावार्थ आसलो तर तो पयलेंच काम करचो नासलो तें. आर यू अंडरस्टँडिंग? नाव येस, भावार्थान तो चल्लो, जायते देवाच्या उतरार तो चल्लो, जायते वचोले देवान ताका इचून काडलो, देवाचे मोहिमेन तो जियेलो, जायते बरेपण जालें. आय एम नॉट डिनायींग दोज थिंग्स, बट वॉट आय एम सेयींग, हांव कितें म्हणटा, जेन्ना फुडल्यान दोर्या मरण, फाटल्यान दुस्मान येता मारूंक, फाटल्यान मरण, फुडल्यान मरण, आतां ताचेर आकांत आयलो. आमचेर दुयेंस येता तेन्ना आमचेर कितें येता? सिस्टर, भिरांत येता, आकांत येता, मरत काय उरत, डोंट नो. येसो नो? मेन दुयेंसाचें उदाहरण घेवया. दुयेंस येता तेन्ना कितें येता? भिरांत येता, आकांत येता. कितें करूंक कितें सोजमना, बरी जातली बरी जावची ना कांय खबर ना, कोण बरो करीत काय, थंय धांव, हिंगा धांव, थिंगा धांव, सगल्याक धांव, कोण हात धरून मागणें कर, थिंगा वचून मागणें कर, आनी खंय वचून मागणें कर. येसो नो? द प्रॉब्लम इज नॉट इन प्रेयर. ओके, मागणें केलें म्हणून कांय प्रॉब्लम ना, बट आमचो भावार्थ खंय आहा? कोण कोत्तलो आनी हांव बरो जातलो. पूण म्हजो भावार्थ म्हज्या देवाचेर आहा काय? म्हजो भावार्थ तो कोण म्हाजेर हात धरून मागणें करतलो आनी हांव बरो जातलो. घोडेक ह्या म्हयन्यान तूं जालो, फुडल्या म्हयन्यान मागीर खंय धांवता तूं मागणें करूंक? हेज्या तेच्या फाटल्यान मागणें कोर कोर म्हणून बरी जावपाक रावया. देवाच्या उतरांतल्यान शिकोया आमी कशी बरी जातली पळय ती. हालेलुया. कितें जाय सिस्टर आमकां? जाल्यार तुका आनी खंय वचपाची गरज ना. उतर तुज्या सांगात आहा, तुज्या तोंडान आहा, तुज्या मनान आहा, तुज्या काळजान आहा. तोंड उक्तें करून तें उलोवपाची गरज. हालेलुया. आतां हें मोजेसाचें उदाहरण हांवें कित्याक काडलें? जेन्ना ताजेर आकांत आयलो, आमच्याय जिवितान जेन्ना आकांत येता, आमी कितें करूंक गरजेचें. जेन्ना मोजेसाचेर आकांत आयलो आनी देवाक ताणें उलो मारलो, देव म्हणटा तूं म्हाका कित्याक रडटाय? तुज्या हातान आहा तें दोर्याचेर मार. देवान कितें दिली? आज्ञा दिली. देवान कितें दिलें? आज्ञा दिली, इन्स्ट्रक्शन दिलें. इन्स्ट्रक्शन दिल्या उपरांत फॉलो करपाचें काम कोणाचें? मोजेसाचें. फॉलो तर करूंक नाहलें, कितें जावपाचें? ते चॅरियट सगळे येवन तांकां मारून काबार करपाचें. येसो न्हू?
पूण त्याने ते इन्स्ट्रक्शन देवान दिला, आज्ञा देवान दिली, ती आज्ञा त्याने पाळून ते काम केले, दोर्या दोशी जालो. हालेलुया. सो देवाची आज्ञा जेन्ना आमी पाळटा तितून पदवी हा हो ना. देवाची आमी ओचोऱ्या पळोवंक पावतली हो पावची ना, पावतली. कित्याक? देवाची आज्ञा. देवाची आज्ञा कितें आहा? आयझाया 53:4-5. त्याच्या गायांनी आमी बरी जाली. 1 Peter 2:24 says what? By his wound, त्याच्या गायांनी आमी बरी जाली. येस नो? ही आज्ञा देवाची. आणि देव कितें म्हणटा? तुज्या परिस्थितीचेर उलोय म्हजे उतर. येस नो? ही आज्ञा देवाची. पूण आमच्या परिस्थितीचेर आमी देवाची आज्ञा उलयता, देवाचे उतर उलयता काय आमच्या परिस्थितीचेर आमी फकत उलयता भिरांतेची उतरां आनी कितें जातलें काय म्हूण आमच्या फुडाराचें. हालेलुया. सो मोजेसान जेन्ना आज्ञा देवाची आयकलें, उतर मारले, दोर्या दोशी जालो. मारल्या उपरांत येसो नो. पण तेणें तर एक्शन करूंक नाहलें, ताका तें दिसती पडपाचें ओचोरयाचें काम ना. तूं तर देवाचें उतर उलयना, जेजू तुज्या गायनी हांव बरें जालें म्हूण भावार्थान तर उलयना, ही पेकोणी आमकां दिसती पडटली ना. आर यू अंडरस्टँडिंग द डिफरन्स? मोजेसान तर तें आयकोन करूंक नाहलें काम. नाव लेट्स उदाहरण घेवया. व्हडलो दोर्या आहा, इल्लीशी बॉडी हातान दोर्या दोशी जावपाक तुका चिंतना पासून जातली काय? हे सादें चिंतप हे इज इट नॉर्मल थिंग? येदो व्हडलो दोर्या, सारको व्हांवता दोर्या, आनी इल्लीशी बॉडी घेवन मार म्हणटा देव. पिशेपण जालें ना मनशाचे नदरेन. पूण देव कितें म्हणटा? मनशाचे नदरेन जे पिशेपण तें देवाचे नदरेन शाणेपण. हालेलुया. ताका लागून जायत्यो वस्तू आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे करूंक लॉजेता, फाटी सोदता. कित्याक? लोक कितें म्हणटलो ही पिशी जाल्यान. येसो नो? कोणें म्हणटा म्हयन्या कित्याक वसोंक जाय, वर्सान एक पाटी गेल्या पुरो. पूण म्हयन्या तर आमी येना आनी शिकोना, आमच्या मनाची नवसरणी जायना. कित्याक? दर एक पावटी, दर एका म्हयन्याक आमी नवें शिकता. उतर तेंच, पूण शिकोवन नवी जाता. येसो नो? हालेलुया. आतां ही सगळी आमी पिशी म्हूण येता काय हांगासर? बिकॉज वी नो हांगा आमकां कितें मेवता तें. आमचें जिवीत बदलोंक भोव गरजेचें. हे उतर जे आमी स्विकारता, हे उतर जे आमी आयकता, ह्या उतरा प्रमाणे म्हज्या मनाची नवसरणी जावंक भोव गरजेचें. हालेलुया. थँक्यू जीजस. सो आतां जेन्ना मोजेसान ती बॉडी मारली, दोर्या दोशी जालो, आनी दोर्या दोशी जाल्या उपरांत इस्रायल पोरजा क्रॉस केली. आनी यू नो बुक ऑफ हिब्रू सेज वेन दे क्रॉस द रिवर, रायट, दे क्रॉस इट बाय फेथ. भावार्थ तर नासलो, हे क्रॉस करूंक पासून जावचें नासलें. कित्याक? जरी तर तूं पावल घालता, तूं आतां वॉल्स पळयता, उदकाच्यो वोंती जाल्या, केन्ना पडत सांगोंक जायना. तुमी वयतली उदकाच्यो वोंती वॉल्स जाल्या तुमच्या सायडीक, तुमी क्रॉस करतली, येतले घाट सामका. विदाउट फेथ यू कांट. भावार्थ ना जावचें ना. सो बायबल सेज भावार्थान ताणें क्रॉस केलें आनी पोत्यान त्या वाटेन वचोन मागीर ग्रांबल ममर करपाक लागली. येसो नो? ते भशेन आमची परिस्थिती जाता. आयज भावार्थ आहा, फाल्यां आनी दुसरे प्रॉब्लेम आयले, परते आमचे ग्रम्बलिंग ममरिंग स्टार्ट. पोते फाल्यां परवां भावार्थ आयलो, तिसरेच दिसांनी कसलें प्रॉब्लेम जाले, तेन्ना पोते आमचे गुणगुणोंक स्टार्ट. येसो नो? आयज पेकोणेंतल्यान बरी जाली, फाल्यां भुरग्यांचे कितें प्रॉब्लेम, तेन्ना गुणगुणटेली आमी. येसो नो? करतात करिना आमी हे भशेन. आमची अशी चाल जाल्या आमी इस्रायल पोरचे भशेनूच आमी जियेता, पूण आमी तशें जिवंक फावो न्हय. कित्याक? तशीं तर आमी जियेता देवाच्या सुरक्षीत जाग्यार आमी पावची ना. म्हळ्यार टू द प्लेस ऑफ रेस्ट इन पीस, शांतेन समाधानान आमी जिवंक पावची ना. आमी हुस्क्या खोतीनूच बुडोन आसतली. हालेलुया. सो हुस्क्या खोतीन बुडोन ना रावपाक, त्या भागान आमी पडोंक ना जावपाक आमी एकूच हिंचून काडूंक जाय. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत, कसलेय त्रास येवनी, कसलेय कोश्ट येवनी, एकूच वस्त आमी हिंचून काडूंक जाय. त्या कोश्टाचेर, त्या त्रासांचेर, त्या दुयेसाचेर, त्या प्रॉब्लेमाचेर यू नीड टू स्पीक द रिटन वर्ड ऑफ गॉड which will give you the victory in physical. Hallelujah. ये तोंड आमकां दिलां फकत देवाक वाखाणूंक, देवाची महिमा करूंक, कंप्लेन करूंक न्हय. कंप्लेन करता तो विल्डरनसान उत्ता. जो कोण कंप्लेन करता आपल्या परिस्थितीचेर, तो अरण्यातूच उत्ता. देवान भासायल्या त्या देसान पावना. बायबलाचेर बरोवंक ना, जी कोण गुणगुणटाली, कुडकुडटाली, कंप्लेन करताली, दे नेवर एंटर टू द प्रॉमिस लँड. भासायलेल्या देसान ती पावोंक ना. आनी आतांय तशेंच आहा. जरी तर आमी ऑन बाबार्थ्यान रावन तर गुणगुणटा, कुडकुडटा, देवान भासायला त्या शांतेन, त्या समाधानान आमी एक्सपिरियन्स करूंक पावची ना. आर यू फॉलोइंग?
सो जेन्ना आमकां हें उतर दिलां, आतां आमी शिकता, लेट्स से जेजूच्या गायांनी बरें जावपाचें, करेक्ट? जेजूच्या गायांनी, ताच्या गायांनी आमी बरी जाली. सो आतां आमचें जेन्ना दुयेंस येता, मोजेसाक कमांड दिला तसो आमकांय कमांड दिला. कितें तो कमांड? जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाली, हें आमी स्वत मानूंक आमकां गरजेचें. सी हियर 1 Peter 24 says, who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we being dead to sin should live unto righteousness, by whose stripes you were healed. Now, what जो scripture आमी पळयता, okay, you read it in Konkani. Time is running. कुर्सार ताणी आमच्या पातकांचो भार Can you put NIV? आपले NIV. कुडीचेर उबारून घेतलो. पातकाक पाठ करूंक देवाक मानता ते भाशेन आमी जियोचे खातीर ताणें अशें केलें. Okay, कुर्सार ताणेन, आमच्या पातकांचो कुर्सार जेजून कुर्सार जेजून आमच्या पातकांचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो. कुर्सार जेजून, परत्यान, कुर्सार जेजून आमच्या पातकाचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो. कुर्सार जेजून कुर्सार जेजून म्हज्या पातकांचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो. कुर्सार जेजून कुर्सार जेजून म्हज्या पातकांचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो. कुर्सार जेजून कुर्सार जेजून म्हज्या पातकांचो भार आपले कुर्सार जेजून कुर्सार जेजून म्हज्या पातकांचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो. कुर्सार जेजून कुर्सार जेजून म्हज्या पातकांचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो. कुर्सार जेजून कुर्सार जेजून म्हज्या पातकांचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो. कुर्सार जेजून कुर्सार जेजून म्हज्या पातकांचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो. कुर्सार जेजून कुर्सार जेजून म्हज्या पातकांचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो. कुर्सार जेजून कुर्सार जेजून म्हज्या पातकांचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो. कुर्सार जेजून म्हज्या पातकांचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो. कुर्सार जेजून म्हज्या पातकांचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो. कुर्सार जेजून म्हज्या पातकांचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो. या कुर्सार जेजून आमच्या पातकांचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो. इतले समजल्यात आमी? इतली समजल्यात? नेक्स्ट लायन. कित्याक? पातकाक पाठ करूंक देवाक मानता ते भाशेन आमी जेवचे खातीर ताणें अशें केलें. कित्याक? पातकाक पाठ करून देवाक मानता ते भाशेन जियोचे खातीर ताणें अशें केलें. रीड अगेन दॅट सेकंड लायन. पातकाक पाठ करून देवाक मानता ते भाशेन हांव जियोचे खातीर ताणें अशें केलें. ताच्याच गायांनी राव कुर्सार ताणें आमच्या पातकांचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो. हें ताणें अशें कित्याक केलें? कित्याक पातकाक पाठ करून देवाक मानता ते भाशेन आमी जियोचे खातीर ताणें अशें केलें. हे समजून घेयात. आफ्टर दॅट वील फिनिश. टायम ऑल्सो लेट जाता. ओके. पातकाक पाठ करून देवाक मानता ते भाशेन आमी जियोचे खातीर ताणें अशें केलें. कितें केलें? कुर्सार ताणें आमच्या पातकांचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो. देर आर टू थिंग्स. दोन वस्तू आहा. आमच्या पातकांचो, आदल्या पातकांचो भार ताणें आपले कुडीचेर घेतलो आनी त्या पातकांतल्यान ताणें आमकां सोडयली. आनी ह्या पातकांतली ताणें आमकां सोडयली कित्याक हो भार जो पातकांचो आमचेर आसलो, पातकाचो भार आमचेर आसलो,
त्या कुर्साचेर ताणें घेतलो आनी हो कुर्साचेर ताणें पातकांचो भार घेतलो. कित्याक? हेज्या फुडें आतां आमी पातकाक पाठ करून देवाक मानता ते भाशेन जियोचे खातीर ताणें अशें केलें आनी ताच्या गायांनी आमी बरी जाली. जोरी तर हांव म्हणटा जेजून आमच्या पातकांचो भार आपले कुडीचेर ताणें उबारून घेतलो ऑन द क्रॉस. ही हिमसेल्फ बोर आवर सिन्स. He himself, Jesus himself bore our sins, my sins in his body on the cross, so that we might die to sin. पातकाक आमी मोरचे खातीर ओ पातकाक आमी पाठ करचे खातीर हांगा म्हणटा that we might die to sin and live for righteousness, and by his wounds you have been healed. त्याच्या गायांनी आमी बरी जाली ही निमाणी वोळ हा. पूण त्याच्या पयलीं जेजून एक कार्य केला, आमकां एक कार्य दिला आनी तेज्या उपरांत हें कार्य घडोवन येतलें. समजता? जेजून पयलें कार्य केलां, तेज्या उपरांत आमकांय कार्य दिलां आनी तेज्या उपरांत तेज्या गायांनी आमी बरी जाली. पूण आमी कितें म्हणटा, आमकां ही समजणी नाका, नितीवनपणान आमकां जिवंक नाका, पूण आमकां जाय पेखोवणी. हालेलुया. आमकां जाय पेखोवणी, पूण नितीवनपणाचें जिवीत आमकां खबर ना आनी आमी रावता जेजू आमकां केन्ना बरो करतलो, जेजू तुज्या गायांनी बरी जाली म्हणटा. पूण जेजून आमच्या पातकांचो भार आपले कुडीचेर घेतलो, आपणाचे कुडीचेर किळायलो ताका, गाये ताका पडले, चापकांचो मार ताका पडलो, मांस ताच्या हाडांचेर उरोंक ना म्हणटा, सगलीं हाडां मेजूंक जातालीं म्हणटा. अशी ताजी परिस्थिती त्या कुर्साचेर जाली. कित्याक? आमच्या पातकांचो भार ताणें आपले कुडीचेर घेतलो. ही जावन आसा जेजूची खबर. जेन्ना तूं हें समजता, स्वत मानता आनी तेन्ना तूं जेजूक स्विकारता, तेन्ना तूं जाता नवी रचना. हालेलुया. हांव नवी रचना जायना जस्ट बिकॉज माय पेरंट्स हॅव टोल्ड मी जेजू तुजो देव. हांव जाता नवी रचना जेन्ना हे कुर्सार कितें घडलां, ही मिस्ट्री, हो गूट जेन्ना म्हाका समजून येता आनी हो गूट समजून आतां जेन्ना हांव जेजूक स्विकारता, हांव जाता नवी रचना. आतां म्हजें पोन्नें गेलें आनी सगळें नवें जालां आनी नवें जालां तें नितीवनपण म्हाका मेवलां आनी ह्या नितीवनपणान हांव जियोचे खातीर ताणें हे पयलो भाग केलो, सो दॅट आय डाय टू सीन अँड लीव ऑन टू रायचियसनेस अँड देन बाय हीज वुंड्स आय हॅव बीन हिल्ड. हालेलुया. सो जेन्ना आतां हेच्या फुडें हांव जेन्ना म्हणटलें, henceforth when I would be saying Jesus by your wounds I am healed, I need to know the first part, the middle part and then the last part. जेजू तुज्या गायांनी हांव बरें जालें. कित्याक? हांव स्वत मानता म्हज्या पातकांचो भार तुवें तुजे कुडीचेर घेतला आनी तुवें हें कार्य केलां त्या कुर्सार 2000 वर्सां पयलें. कित्याक? हांव पातकाक पाठ करून नितीवनपणाचें जिवीत जियोचे खातीर तुवें अशें केलें आनी तुज्या गायांनी हांव बरें जालें. हो जावन आसा हो गूट मिस्ट्री ह्या स्क्रिप्चराची. हालेलुया. आनी हो स्क्रिप्चर कोणें बरयला? पेद्रून. वो पेद्रू कोण जेजूक नाकारून 3 पाटी कुशीन सोल्लोलो भिरांतेन आनी आयज तो सांगता तेच्या गायांनी आमी बरी जाली. जो भियेलोलो जेजूक धरल्या उपरांत आपल्याक मार घालून आपणाक घाये पडत म्हूण. येसो न्हू? कित्याक भियेलो तो जेजूक स्विकारूंक? जेजूक मारता तशें आपल्याकूय मार पडत म्हूण, जेजूचेर गाये पडटा तशें आपणाचेरूय गाये पडत म्हूण. आयज वोत पेद्रू जेन्ना ओतम्यान बरोवन ओतम्यान जियेता बरयता, तेच्या गायांनी आमी बरी जाली. He is understanding Isaiah 53:4 and 5, getting a revelation of that scripture, writing in the new covenant. Hallelujah. Are you understanding? So ही समजणी आतां पेद्रू हें बरोवंक पावलो. आतां आमी पळयता कितें, जेजू तुज्या गायांनी बरी जाली, गायांनी बरी जाली. हो कसो जियेतालो पेद्रू ही चीट बरोवच्या आदीं, पयतोत्म्यान भरच्या आदीं? भिरांतीन आसलो, वयव ना. He was once fearful. After the Holy Spirit he became bold. When he became bold, God began to speak to him in the Spirit. That's how he wrote his letter. Hallelujah. ही पेद्रूची चीट आमी जेन्ना पळयता 1 Peter 2:24, तो म्हणटा जेजून आपल्या कुडीचेर आमच्या पातकांचो भार घेतलो. आनी तेन्ना आमी पळयता गॉस्पल जेन्ना when we are reading the gospel, we see that जेजूक जेन्ना अरेस्ट केला, जेजूक जेन्ना धरून व्हेला, वो लिपोन लिपोन गेलो त्या प्लेसीचेर, त्या पॅलेसान आनी लिपोन लिपोन पळयता जेजूक ते कितें करता. पळोवंक ना? इट्स रिकॉर्डेड. पळयतालो जेजूक कशें मारी ते फिस्ट घेवन अशें हातीन मारताले, कशें जेजूक मारी तो ताणें लिपोन लिपोन पळयलां. आनी पळयता ताका विचारता तूं न्हू तो? तेजे सांगता आसलो ना हांव न्हय तो.
आनी मातशें मुखार वचून आनी थोड्या वेळार आनी कोण विचारता तूं न्हय तो ना ना हांव न्हय कित्याक ताका मारता तसलो मार आपणाक की पडत म्हूण आपले कुडीक भियेलो तो आपणाक मार पडत आपणाक खिळायत म्हूण आपल्याचेर फॉर्मोन पडत म्हूण तो भियोन तो फाटी सरलेलो आयज तोच पेद्रू आमकां ही चीट बरयता त्याच्या गायांनी आमची पेकोवणी जाली ताच्या गायांनी आमचे गाये बरे जाले ताच्या गायांनी आमचे कुडीक पेकोवणी मेवली आयज तोच पेद्रू ओतम्यान बरोवन हें बरयता हालेलुया आर यू फॉलोइंग Jesus has done the wonderful thing for us. जेजून आमकां व्हरतें 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 बरेंपण केलां जेजू संवसारान येवप म्हणल्यार आमच्या जिविताक आमकां नवें जिवीत दिवंक तो आयलो ही बरी खबर आमी म्हणटात जेजूचें शुभ वर्तमान कित्याक जेजून आमचें जिवीत नवें केलां ही डीड नॉट जस्ट फिक्स करूंक ना प्लास्टरींग करूंक ना आमकां रेनोवेट करूंक ना आमकां कंप्लिटली न्यू ही हॅज मेड अ लायफ ओनली न्यू आमी जेन्ना हें घर पासून कितें मॉडिफाय करूंक जाय वी आर जस्ट रेनोवेटींग इट आमचें रेनोवेशन करूंक ना ही हॅज मेड एज अ न्यू क्रिचर नवी रोचना क्रिस्ता सवे आमी पूण हे मनाची तर नवसरणी आमची जायना आमी आदल्याच भाशेन जियेतली क्रिस्ता सवे आसोनूय आमी हारलेलें जिवीत जियेतली पूण आमकां कोणाकूच हारलेलें जिवीत जिवंक नाका आनी बापाची खोशी ना आमी हारलेलें जिवीत जिवंक स्वर्गीचो बापूय आशेता आमी नवे रचनेचें जिवीत जिवंक स्वर्गीचो बापूय आशेता आमी हेल्दी जिवीत जिवंक स्वर्गीचो बापूय आशेता आमी पेकोवणेन जिवंक स्वर्गीचो बापूय आशेता आमी सुटकेन जिवंक ही आशा आनी डिझायर बापाचो आमी आमकांच सोर कोत्ताय काय ताच्या आवंड्याक प्रश्न हालेलुया ही समजणी आमच्या मनाक येवंक बोर गरजेची आतां हे शिकोवन जाल्या उपरांत आतां तर तुमकां कसली दूख आहा कसली पिडा तुमच्या आंगान आहा तुमी सोत मानूंक जाय जेजू तुवें म्हजो पातकांचो भार तुजे कुडीचेर घेतलाय पातकाक पाट करून तुका मानता ते भाशेन नितीवनपणाचें जिवीत हांव जियोवचे खातीर तुवें हें अशें कार्य केलां पळय जेजू हांव तयार आसा तुज्या पवित्रात्म्याची शक्तीन तूं म्हाका बोर हें जिवीत जियोंक हें नितीवनपणाची वाट चलोंक आनी हांव सोत मानता तुज्या गायांनी हांव बरो जालो हांव बरी जाली म्हूण आनी आतां हें सोत घेवन मन तुजें बदलून आतां जेन्ना तूं म्हणटाय जेजू खरेंच तुज्या गायांनी हांव बरो जालो यू वील सी द ग्लोरी ऑफ गॉड इन फिजिकल हालेलुया थँक्यू जीसस समजता इतलें समजलें आनीक दीस उरल्या 4-5 जायते शिकोंक जाय सो देव आमकां यू आस्क द लॉर्ड टू प्रिपेर यू टू रिसीव मोर एंड मोर कित्याक आमच्या मनाची नवसरणी जाल्या बगर आमकां जिवितान सैतानाच्या फोटिंगपणांतल्यान सुटका ना आतां पासून तो भायर सरतना तुमकां ही वील बी देर टेम्पटेशन घेवन तुमकां आमचेर दवरलेलें आहा इफ वी अलाव दॅट टेम्पटेशन टू टेक कंट्रोल ऑफ अस और आमी एंड्युअर जाता ओवरकम जाता त्या टेम्पटेशनान हालेलुया थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया सगळीं उबी रावया हालेलुया थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया स्वर्गींच्या बापा तुका आमी दिनवासता तुका अर्गां दिता तुका आमी वखणटा बापा ह्या दिसा पासत हो वेळ तुवें आयज आमकां फावो केलाय तुज्या नांवान आयज आमी जायतीं जाणां ह्या सुवातीचेर एकठांय जाल्यार तुजे स्वताची वळख घेवंक तुज्या उतरान आमी वाडोवंक आनी चोडोंक तुजे मोहिमेंत आमी ओदीक आनी ओदीक बरोवंक आयज तुवें आमकां हांगासर एकठांय केलें म्हूण तुका अर्गां दिता बापा तुजें उतर आमकां सांगता तूं आमच्या लागीं उलयताय आमी आवयच्या कुसव्यान येवच्या आदीं तावन तूं आमकां वळखताय आमचें नांव घेवन तुवें आयज आमकां हांगासर एकठांय केलें बापा म्हूण तुका आमी अर्गां दिता दर म्हज्या जिविताचे प्रश्न आमचे सवाल आमचे कोश त्रास तुज्या हातान समोर उमता बापा आनी सगल्या घुसपा गोंदळांतल्यान तूं आमकां सोडवयताय तुजें उतर आमकां दिवन म्हूण तुका आमी अर्गां दिता हो रितीर आयज जे भशेन सुरू जाला बापा तुजें सोत परगोटणी जावन जे भशेन पयलीं शिकवण आमी पळयत आत्म्याचेर शिकली तशेंच आनीकूय तुवें आमकां ह्या शिकवणेंतल्यान तुवें आमकां शिकयलें कशे भशेन तुजें उतर आमी उच्चारचें कशे भशेन आमी नवी रोचना जाल्या कशे भशेन आमी स्वत मानचें जेजू तुज्या गायांनी आमी कित्याक लागून बरीं जालीं कितें तुवें आमचे पासत त्या खुर्सार केलें आनी कित्याक लागून आमी म्हणचें जेजू तुज्या गायांनी आमी बरीं जाल्या ही शिकवण तुवें आयज आमकां शिकयली म्हूण तुका अर्गां दिता पळयत तुका आमी दिनवासता तुका वखणटा तुका अर्गां दिता तूं आमचो आदारी तूं आमचो सांगाती नव्यान तूं आमकां हें
नवी नवी रेवलेशन्स दिता, प्रकाशनी दिता तुज्या उतराची म्हूण तुका आमी आर्गां दिता पवित्र आत्म्या. दिनवासता तुका तुज्या सगळ्या बरेपणा पासत आमची दया, आमची काकूत तूं करताय दर एक वेळार. तुजे कुरपेन तूं आमकां भरताय चड आनी चड. आनी ही कृपा, ही शांती तुज्या उतराचे जाणवाये प्रमाणे तूं आनीक आनीक वाडयता आनी चडयता आमच्या जिवितान म्हूण तुका आमी आर्गां दिता आनी दिनवासता. जेजू, तुज्या नांवान आयज आमी सगळीं हांगासर एकठांय जाल्या. जायते आमचे प्रश्न आसात आमच्या घोराब्यांत, आमच्या फामिलेंत, आमच्या घरच्यांच्या जिवितान. जायत्या कश्टांनी ती हात आयज आमी तेंच्या पासत मागता जेजू. आनी तुवें आमकां हें उतर, जिवें उतर तुवें आमकां दिलां. खात्री तुवें आमकां दिल्या तुज्या उतरांतल्यान. तुजेर विस्वास दवरून आमच्या जिवितांत पावल आमी फुडें मारूंक. आनी तुजी महिमा, जो कोण सोत मानता तुजी महिमा पळयतलो म्हूण तुवें सांगलाय जेजू. जो कोण म्हजेर सोत मानता वील सी द ग्लोरी ऑफ गॉड. ही तुजी महिमा आमी पळोवंक हो भावार्थ आमचो तूं वाडयता चडयता तुज्या उतरांतल्यान म्हूण तुका आमी आर्गां दिता आनी दिनवासता. आनी कोणूच ह्या सुवातेंच्यान निराशी जावन घरा वेचो ना, पूण तुजें सोत घेवन ती घरा वेता म्हूण तुका आमी आदी फुडेंच आर्गां आनी वाखाणी दिता. जे तांच्या जिवितान केन्नाच ताणें अणभव करूंक ना, ह्या रेतिरान ती तो अणभव करतली. तुजो मोग ती वळखतात, तुजी काकूत ती वळखता, तुजी दया ती वळखता, तुजें कंपेशन तुजी भुरगीं वळखता. आनी तुजी वळख, खरी वळख घेवन ह्या सुवातेंच्यान ती भायर सरोन वेतेली म्हूण हांव भावार्थान सोत मानता जेजू. आनी तुवें एक घडोवन हाडला म्हूण तुका हांव आदी फुडेंच आर्गां आनी वाखाणी दिता. हें मागणें करता आमी जेजू क्रिस्ताचे नांवे. आमेन. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस.